high-profile events across multiple seasons. International examples such as Tarifa in Spain, which transformed itself into a wind capital of Europe through kite surfing and windsurfing, show how targeted positioning can attract quality tourists, extend the season, and create a thriving sports economy. Goa has already demonstrated its capacity to deliver world-class sporting experiences. We have successfully hosted the Ironman 70.3 Triathlon, Rainforest Challenge, World Table Tennis Star Contender, Beach Volleyball World Tour Goa Challenge. These events are just not competitions, they stimulate high-value tourism, generate employment, benefit allied sectors, and strengthen brand Goa on the global map. Building on these successes, the Department of Tourism envisions expanding coastal sports tourism through developing flagship sailing and regatta events, leveraging Goa's natural marine advantages, establishing dedicated beach sports infrastructure at identified locations, partnering with national and international sporting bodies for recurring events in disciplines like beach volleyball, windsurfing, and kiteboarding, curating integrated sports and leisure festivals to enhance spectator engagement and extend tourist stays. With the right investments and partnerships, Goa can emerge as Asia's leading hub for beach and coastal sports tourism, attracting participants and visitors from across the globe, much like Tarifa has done for Europe. Positioning Goa as a premier sports tourism hub will require joint and coordinated efforts between the Department of Tourism, Department of Sports, and other line departments to align infrastructure, event promotion, and talent development. Speaker sir, आमच्या टुरिझम मिनिस्टरान बरे सारखे हे बरोवन धाडला, बरें दिसले. पण सदा भाशेन त्यांनी ब्रह्मांड आख्खे भोंवडायले, पण एक्चुअल काही ते सांगूंकूच ना. आसूं सोड. स्पीकर सर, हांव हे सिरियस डिस्कशन हे कित्याक बीच स्पोर्ट टुरिस्ट डेस्टिनेशन करपाची गरज आहा. आयज आमी म्हणटात की टुरिझम म्हणटात ते क्लास म्हणजे बेस्ट ऑफ बेस्ट टुरिस्ट येवपाक जाय, म्हणजे क्वॉलिटी टुरिस्ट येवपाक जाय. जाल्यार क्वॉलिटी टुरिस्ट येतले जाल्यार कशे येतले? आयज खंयचोय आता तुम्ही पळयशात जाल्यार लास्ट टायम त्यांनी रेशो दाखयला त्या प्रमाणे फॉरेन टुरिस्ट आहात ते कमी जायत आहात, एवरी इयर कमी जायत. कित्याक? फक्त आमी कितें दितात तांकां हांगासर टुरिस्टांक? फक्त आमी बिचीस दितात, शेक्स दितात, रिलॅक्सातला वयतात. सो अदर एक्टिविटीज कांय ना थंयसर. सो आमकां हे कोस्टल बेल्टाक एंटायर कोस्टल जर टुरिझम वाडयतलो जाल्यार वेगळ्या पद्दतीन चिंतपाची गरज आहा. स्पीकर सर, बीच स्पोर्ट्स हो बीच स्पोर्ट्स फक्त टुरिझम डिपार्टमेंटूच लागना, हे दोन वेगळे भाग एकीकडे येवंक जाय. आयज टुरिझम डिपार्टमेंट आपले प्रथा पयलीं पासून चालू आहा, रोड शोज, एक्झिबिशन हे चालूच आसा, स्टेट फेस्टिवल्स हे चालूच आहात. पण टुरिझम ते वयता आसतना हे सायडीन आमचो स्पोर्ट्स आयज आमी पळयतात मेडल एलेक्यू आहले बाब विजयाचे की मेडल्स जे आहा, मेडल परफॉर्मन्स तेचेर आमी पळयत जाल्यार ते मेडल परफॉर्मन्स आहात जे आमी आनी तुमी केन्ना ल्हानपणा खेळोकूच ना तसले परफॉर्मन्स हे आहात, डिसिप्लिन्स आहात. म्हणजे न्यू क्रिएटेड स्पोर्ट्स म्हणजे जर 10 ते 15 टॉप कॅटेगरीज काढले स्पोर्ट्साचे, फुटबॉल, क्रिकेट, व्हॉलीबॉल, हँडबॉल, बास्केटबॉल हे खंय एक्झिस्टन्सूच ना. म्हणजे हांव स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाक हे करना, पूण आमचे खंय तरी एसोसिएशन फेल जातात काही, आणि हे करता आसतना स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाची तितकीच जबाबदारी आसा. आयज आमी पळयतात कित्याक आयज दोन वेगळे पद्दतीन हांव उलयतलो, टुरिझम डिपार्टमेंट आनी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट. आयज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन आहा आनी म्हाका खात्री आहा ते जस्टीस स्पोर्ट्साकूय दितले म्हणून. आयज बीच स्पोर्ट्स ह्यो सगळे आख्खे देश संवसारभर बिचार जे बिचीस आहा, युरोपियन बीच, US हे सगळे बीच स्पोर्टाक चड प्रिफर करता. कित्याक स्पोर्ट्सूय जालो, फिटनेसूय जालो आनी एंटरटेनमेंटूय जालो. सो आयज आमी गोंया कित्याक टुरिझम एके सायडीन वयता, स्पोर्ट्स एके सायडीन वयता. आयज स्पोर्ट्स आमचो गोंयचो कित्याक वाडना? 2-3 वेरियस रिजन्स आहा ताका. एक, दुसरे स्टेट्स आहात ते व्हडले स्टेट्स आहात आणि गोंय धाकटे स्टेट, म्हणजे पॉप्युलेशन आमचे धाकटे. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, UP हे सगळे पयशे जाल्यार इतले भुरगे वर्साचे वर्सा ट्रेन जातात जे आमकां कॉम्पिटिशनाक गोंयच्या भुरग्यांक कॉम्पिटिशनाक थंय मेळनात आणि आमी हेचेर विचारूय करूंक ना. पूण आमी भाग्यवान म्हणटा आमी, देवान आमकां ब्लेस केला बरे ब्युटिफूल बिचीस दिवन, आणि तो उपयोग आयज मेरेन आमी स्पोर्ट्साक करना. आयज बिचाचेर स्पोर्ट्स कोण खेळटात? तमिळनाडू, आंध्रा, गोवा आणि बाकीचे स्टेट्स बीच स्पोर्ट्स असतात त्यांना आर्टिफिशियल रेंव घालतात आणि प्रॅक्टिस करतात. स्पीकर सर, सो जर आमकां हांगासर बिचीस इतके बरे बरे बिचीस दिल्यात आणि आमचे गोंयचे भुरगे जर कॉन्सन्ट्रेट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट कॉन्सन्ट्रेट बीच स्पोर्ट्साचेर करीत जाल्यार म्हाका दिसता आमचो स्पोर्ट्स रेशो आहा म्हणजे ग्राफ आहा तोय वाडटलो. स्पीकर सर, आमचे भुरगे सगळे बिचाचेर भोंवपी वचपी म्हणजे खाऱ्या वाऱ्याचे संवय आहा. स्पीकर सर, एकूच उदाहरण दिता, तेलंगणा एकदा बीच नॅशनल जाल्ले आणि हांव स्वता पार्टिसिपेट जाला बीच व्हॉलीबॉल टुअर सायड आणि रुडॉल्फ सुद्धा व्हॉलीबॉल प्लेयर
परत इंटरनॅशनल प्लेयर केदे व्हडले असतात ते ह्यूज 6.5 फुटाचे भुरगे असतात ऑपोजिट कॅपार आणि जेन्ना सेमीफायनल जाल्ली तेन्ना हांव आनी म्हाजो पार्टनर आमी गोंयचे आनी नॉर्मल बिचाचेर खेळटाले न्हू प्रॉब्लेम ना पूण जेन्ना इंटरनॅशनल प्लेयर आमच्या फुडें नासले दनपारच्या 1:30 मॅच आसली ते 15 मिनटांनी भायर वयताले बाल देन उदकान तकली बुडयताले धांपेताले म्हणजे ताका जायनासले स्पीकर सर हे इम्पॉर्टंट म्हाका डिस्कशन जाय हेचेर स्पीकर सर म्हणजे हेचेर कळटा गोंयचे प्लेयर गोंयचे जर बिचाचेर खेळात जर गोंयचे प्लेयर खंयचे वयल्या लेवलीचेर पावोंक शकता स्पीकर सर टुरिजम आता हे जेन्ना करता तेन्ना इंटरनॅशनल लेवलीचेर आमकां करचे पडटले स्पीकर सर स्पीकर सर म्हणटा माझं एकूच म्हणणं आसा स्पीकर सर तो कितें विचारूंक सोदता ते विचार स्पीकर सर हे डिस्टर्ब करूंक सोदतात हांव स्पोर्ट्स बिचाचे बीच कशें येवप आनी बिचा तुजे टुरिजम डिपार्टमेंटान कितें करप तें सांगता स्पीकर सर टुरिजम आयज पयशे जाल्यार आख्ख्या संवसारभर म्हणजे इटली जावं स्पेन जावं US जावं हांगा बीच स्पोर्ट्स चड प्रिफर करता एडवेंचरस स्पोर्ट्सूय असतात आनी आमच्या गोंयान आयज गरज आख्ख्या देशभरान आयज बीच स्पोर्ट खंयचोच स्टेट ना आनी आयज आमकां खरें म्हटल्यार गोंयान करपाक करूं शकतात आमी आनी म्हाका दिसता गोंया इतको ब्युटिफूल प्लेस खंयच ना स्पीकर सर बीच स्पोर्ट्स आतां उदाहरण दिता 2 स्पोर्ट्साचे स्पीकर सर क्रिकेट बीच क्रिकेट आसा म्हणजे युएसाक बीच क्रिकेट जाता 7 सायड जाता म्हणजे जर ट्रँग्युलर सिरीज जर आमी हांगासर बिचाचेर केली इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूझीलंड जाल्यार इंटरनॅशनल प्लेयर्स हांगासर येतले आनी ते पळोवपाक जाय आख्खो संवसारचो लोक हांगासर येतलो हेतून तुझे टुरिजम वाडटले हे करीत जाल्यार दुसरे बीच व्हॉलीबॉल आमी हालींच गंजीच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन वर्ल्ड बीच टुर्नामेंट केलो आनी 60 कंट्री पार्टिसिपेट जाले स्पेन US जर्मनी सगळे येयलेले तो विटनस जाल्लो स्वता आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर स्वता येयलो थंयसर सो थंय 60 कंट्री येयले आमी जर तशें करीत जर आमी लीग सिस्टम जर हांगा करीत जाल्यार आख्ख्या संवसारात एका प्लेयरा फाटल्यान 4 जाण 5 जाण तेंचे सपोर्टर येतात जाल्यार आमचो टुरिजम वाडटलो स्पीकर सर आनी जर तो जर टुरिजम वाडलो जाल्यार म्हाका सांगा आमचो गोंया म्हणटा ते एक ब्रँड जातलो आख्ख्या संवसार स्पीकर सर तेणी म्हणजे आता टुरिजम कशें रिलेट करतले स्पोर्ट्साक आता जर 5 दीस जर टुर्नामेंट चलता फॉर एक्झाम्पल आता बीच सांगले क्वॉलिफायींग मॅचीस हांगा कर आनी तुजे रोड शोज आहा पळय ते बंद कर आनी रोड शोज आहा ते तूं खंय कर युरोपाक दवर क्वॉर्टर फायनल सेमी फायनल युरोपाक दवर गोवाचे ब्रँड गोवाचें नांव करपाक स्पीकर सर हे करता आसतना जर गोंयान जर 5 दीस जर खंयचो टुर्नामेंट चलता इंटरनॅशनल लेवलीचेर 5 तुका आयकपाचें ना करपाचें ना म्हणून तूं डिस्टर्ब करता परत स्पीकर सर 5 दीस जर खंयचो इंटरनॅशनल जर इव्हेंट जर स्पोर्ट्स जर आमी खंयच्या बिचाचेर करीत जाल्यार तो करता आसतना तेणी 1 वरास पयलीं कॅलेंडर आपलो फिक्स करूंक जाय कार्निवल शिगमो रापणकाराचें फेस्त केन्ना आसतलें कित्याक 5 दिसाचो टुर्नामेंट जाला 6व्या दिसा हे फेस्टिवल तरी टायप करूंक जाय जेणे करून ते इंटरनॅशनल प्लेयर्स हांगासर येतले तेंचे सपोर्टर्स येतले बरे टुरिस्ट हांगा येतले ते टुर्नामेंटूय एन्जॉय करतले बिचीस एन्जॉय करतले आनी मागीर आमचो कल्चरूय एन्जॉय करतले हे प्रमाणे म्हाका दिसता आमचो टुरिजम डिपार्टमेंट वयर सरो शकता इन्क्लूड प्रोवायडेड तुमकां सेंटरा कडेन उलोवचें पडटलें वर्ल्ड फेडरेशन सगळ्या डिसिप्लिनीचे आहा तांकां तेंचे कडेन डिस्कशन करून एक कॅलेंडर फिक्स करचो पडटलो आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर म्हणटा स्वयंपूर्ण गोंय म्हाका दिसता हे टुरिजम हेतूंतल्यान स्वयंपूर्ण गोंय जावं शकता आनी म्हाका दिसता स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आमचे बरेंतले बरे भुरगे वयर मेरेन पावोंक शकता हे इंटरनॅशनल प्लेयर आहा ताका लागून मागता माझे म्हणतात ते कर्म आणि धर्म कर्म म्हटले माझे मांद्रे मतदारसंघात कोस्टल बेल्ट लागता टुरिझम कसो वाडटलो तो आणि धर्म माझे स्पोर्ट्स हे तुका आय एम एक्सप्लेन धन्यवाद श्री वेंजी वेगस स्पेसिफिक बच्चा खूप जण sir stand by to support the calling attention raised by our colleague Abhijit. Because sir now very specific होता because we had the opportunity की कोलवा आणि Varka Pedar beach was the beach that was identified for the world volleyball beach tournament where 60 countries participated. Why Varka Pedar beach? कित्याक तिंगाचे जे sand testing जा sand आहा तो sand अप्रूव जाल्लो नाजाल्यार जीत आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी व्हरपा तो तयारी आसलो पूण तेगे ते सेंड अप्रूव जालो ना दॅट मिन्स आतां आमी जाणाय फॉर वर्ल्ड व्हॉलीबॉल बीच करपाक वार्कीची बीच इज सुटेबल दॅट मिन्स वी आर competing to the world standards where Varka beach is concerned. Now what the government should be doing to make sure that the Varka beach with the opportunity that the world beach volleyball येत म्हूण आमी वार्का वचपाचे रोड्स आहाय ते तारींग कोण काडले
ब्युटिफिकेशन लाईट्स केल्यो, 2 ब्रिजीस केल्यो धाकट्यो वचपाक टू मेक फेलिसिटेट ऑल दोज कित्याक नांव दवरूं जाय. फायनली वी हॅव टू कीप द नेम ऑफ गोवा when it comes to this kind of tournaments, international tournaments. So we did our best to keep Goa's name on top. And when we kept Goa's name on top, Varka Peda's name was on the international charts. And Varka went all over 60 countries. इतले आमदार जाऊन गेले. But we got this opportunity. देवागे एक बेसा व्हायचे. Yes. सरकारान माती केलना रे ती देवागे माती रेव हाती ते सरकारान केलना ती मात पास झाल्या. पॉझिटिव्ह उलयता. आय एम स्टँडिंग टू सपोर्ट यू. हेच प्रॉब्लेम गेले. तू संकल्प सपोर्ट करपा लागला संकल्प बोर्ड मता तुम सपोर्ट जाय कॉलिंग अटेंशन नाक रे. Yes. So I am standing to support you. I have identified few things. There is an opportunity. There is an opportunity because now Varka is highlighted. The Peda beach is highlighted among international standards. That sand is there. So that means our name is there. We can get an opportunity to organize the world beach volleyball again whenever we can apply for it. For that we will need funds. It happens every year. And every year जरी तरी आमचे स्टँडर्डा वचपा जाय जाल्यार now we'll have to build up some infrastructure. All these games which we have done in Kolwa आमी national games football beach football केल्ले. थिंगाय आमी जो infrastructure जो तयार केल्लो for national beach football तोय सगळो temporary structure. Everything was temporary. Toilet temporary, carpet हे ते सगळे चकाचक temporary केले आणि मागीर गेम काबार झाली ते स्टॉकले घेऊन गेले. सो वी नीड टू हॅव परमनंट स्ट्रक्चर. Where Kolwa is concerned, I know we are going to get upgradation for Kolwa. Where this Varka Pedar beach is concerned, Kavilosim beach आमगेली बरी हा. तेजे रेव बरी हा. So these places need to have permanent structure to uplift. Yes. For example, toilets आसपा जाय थिंगा, showers आसपा जाय. Nice big welcome. I love Kavilosim, I love Tenaulim, I love Varka म्हूण हे भाशेन अपग्रेड करपा तुवें आज Finish worker. Attention moved by Chief Speaker sir. पहिलो म्हणजे जो स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर जो बीच टुरिझम म्हणटा आनी बीचाचेर स्पोर्टिंग एक्टिविटीज करपाचो म्हणटा. आतां स्पेसिफिकली हांगा थोडेच बीच जे आसा मोर्जी, मारांबोल, कालांगूट आनी कोलवा हे स्पेसिफिकली दिल्ले आसा. आतां अशे बीच आमचे प्रत्येक कडेन आसा. आतां आमच्या मतदारसंघानूय बीच आसा स्पीकर सर, पण ते मेन्शन करूना. सो हो एक्सप्लोर करपाची खूब गरज आसा. दुसरे स्पीकर सर, आमी पळयता की हे डेव्हलपमेंट करपाक लागून जसो जीत बाबान सांगलें की अजून पर्यंत त्या पद्दतीन जो हातभार लावपाक जाय तो करूंक ना. इव्हेंट जाता पण इव्हेंट जावन फुडें कितें जाता तेजेर कांयच ना. सो स्पीकर सर, म्हाका तरी दिसता तुमी पळयता आसतले स्पोर्ट मिनिस्टरान आयकून घेवचें की खेलो इंडियाच्या अंतर्गत बीच कबड्डी, बीच सॉकर, बीच व्हॉलीबॉल आनी ओपन वॉटर स्विमींग असे कॉन्सेप्ट आसा. आनी हे कॉन्सेप्ट जे आसा ते गोंयांतूय हाडपाची गरज आसा. आतां बेजीक कसो आसा, बेजीक समज आमकां हांगा डेव्हलपमेंट करतले नाल्यार हेका गोवा बीच स्पोर्ट्स डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी डेव्हलप करची पडटली, जे करून टुरिझमाक लागून जावं लोकल जितले आसा जे इन एंड अराउंड स्पोर्टिंग म्हटल्यार बिचाचेर खेळटा. आतां आमचे थंयचे पासून कितलेशे भुरगे बीच फुटबॉल खेळटा, बीच व्हॉलीबॉल खेळटा, जो ओपन स्विमींग करता. सो हेंका लागून ट्रेनींग प्रोसिजर आनी कसो हो स्पोर्ट्स डेव्हलप करतले. जशें वेनजी बाबान सांगलें की टेम्पररी एक्टिविटी, टेम्पररी आमी एक टुर्नामेंट दवरला आनी मागीर कांयच ना अशें जावपाक जायना. सो हेका लागून म्हाका तरी दिसता की असो एक ऑथॉरिटी एस्टॅब्लिश करपाची गरज आसा जितून हे डेव्हलपमेंट करपाक लागून ट्रेनींग प्रोग्राम अलॉंग विथ द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, अलॉंग विथ द टुरिझम डिपार्टमेंट हे आमी डेव्हलप करपाक शकतले. आनी ते करूनच म्हाका दिसता हो जो बीच स्पोर्ट्स जो आसा हो डेव्हलप जातलो. थँक्यू. श्रीमती दिलाय लोबो. My constituency, Shivali constituency, is one such constituency where we have the benefit of a beautiful sea as well as Shapara river. So you can explore both the possibilities. आमचे kayaking, even kayaking competitions for locals. First of all, start with that and see how it gathers the crowd and make it at a national level. This kayaking competition in my river, and besides this, that as said by Jit, please develop so that we get more quality tourists. Yes. Thank you. Shri Vijay Sardesai. Rise to support the calling attention moved by Jit. Rohanan ji reply दिल्या ही बरी powerful दिल्या सारखी. You have
given an example of Tarifa, which is in Cadiz, known for wind sports. Basically, location it is known for wind sport. But as Benzi says, you need the infrastructure. Ekdan zaun, one-off event zaun te zausha. Speaker sir, our coastline is 105 kilometers, has more than 35 recognized beaches, attracts 7 million tourists. But unlike places where there is beach sports, we only 2% come here for beach sport, not 10 to 15%, which is average required. So, we are not anywhere in the reckoning. Now we are spending a lot of money on tourism promotion, but handful of events cannot make us a sports game. So therefore, I think you have got to look at it in a different way. But you will have to not make it one-off event. Now, Delilah Lobo said that her place and has got that the river also as well as the sea. But it is not a beach identified for promotion. So you are in the government, but you are not being recognized at all. Netaji, you are surely itself is not anywhere in the picture. So, Speaker sir, हे माझ्या हांचे तुमचे घुसपाला गणित. ते तुम्ही बरे पळया. एकूच हांव मागतां इतलें की जेन्ना असली कॉलिंग एटेन्शनाक येतात, तेन्ना नॅचरली आमी सगळे कोण तरी घुवडावन ते आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कशें हाडटा. म्हणजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन बिचूय ना आनी कांय ना. बट एक क्लियर आहा की बीच स्पोर्ट्स जर फुडें व्हरतलो जाल्यार you cannot have bureaucratic obstacles, financial burdens. You'll have to have a clear way, and you cannot damage environment because there is this last time where you all flattened out the sand dunes. So this is the whole story. Yes. Sri Ruja Fernandez. कॉलिंग एटेन्शन आमच्या जीत हारून घालून बरे हाडलेले आहा तेजेर उलोवपाचें साबूत करपाक ट्युरिजम जे जावन आसा गोंयान आमचें ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन जावन आसा आनीक ट्युरिजम वाडोवपाची चड गरज तुमकां बीच ना न्ही ना सांगता तुका कितें आसता हें इम्पॉर्टंट कितें सर हें इम्पॉर्टंट ट्युरिजमाचेर व्हॉलीबॉल प्लेयर ट्युरिजमाचेर येता हांव सर कित्याक ट्युरिजमाचेर आमचे सगळे डिपेंड आहा शॉपां भाजयेकार नुस्तेकार सगळे आनी हे पळय जितन आमच्या ऑनरेबल MLA हाडला बऱ्यांतले बरें हे आमचे कॉलिंग एटेन्शन व्हॉलीबॉल जावपाची गरज आहा कित्याक भायल्यो टिमी हाडून 7 सायड 9 सायड तर केल्यो जाल्यार ट्युरिजम आनी वाडटलें आनी कितें आसता स्पिकर सर थोड्या कंट्रीनी थोड्या गांवांनी बिची आसना ते बिची आसना ते लोक कितें करता 100-200 ट्राक रेंव हाडटा सिटीनी जे ओपन प्लेस आहा थिंगासर रेंव हाडटा आनी त्या ट्राकांक तेंचे सकल आसता व्हडले ते रेंव साफ करता आनी 200-300 सुमार ट्रक हाडून ते एक बीच क्रिएट करता फकत एका दिसाक आनी टेम्पररी ताका स्टँड घालता आनी भायल्यो टिमी हाडटा शेवोवपाक आनी मागीर एका रातयानूच ते ट्राक कितें करता ती रेंव सक करता आनी व्हरून आहा तिका पती धरता आनी एक रेंवेचो पासून कुडकोत गवरना आनी रेंव घालच्या पयलीं ते गटराचे बुराक बंद करता आनी हें व्हडलें काम आमी तर गोंयांत केलें खूब इम्पॉर्टंट जाग्याचेर कितें आसूं कसलें हेका जाल्यार आमच्या ऑनरेबल आमचो मिनिस्टर आमचो ट्युरिजम सगळ्याक लायक आनी हांव जाणा तो 100% असलें करतलो आनी चडांत चड गरजेचें हें करपाक Sri Gigamar Gamat. I rise to speak on the calling attention moved by my colleague Srijit Tarolkar. ताणें attention हाडपा फाटल्यान ताजो intention एकदम बरें आहा. To develop Goa or to bring Goa in the field of sports beach destination एकदम बरी कंकल्पना. खंयच्या बिचार करचें खंयची रेंव बरी ना खंयची रेंव बरी आसा हो सेपरेट क्वेश्चन पूण ताजो जो कन्सेप्ट आहा की तो म्हणटा की गोवा स्टेट एज ए स्टेट गोवा शूड बी प्रमोटेड आनी आज सगळ्या स्पोर्ट्स बीच डेस्टिनेशनां मोठ्या मोठ्या राष्ट्रांनी आज मोठ्या प्रमाणाचेर जातात डेव्हलप जातात मोठे टुर्नामेंट वर्ल्डाचे जातात आनी म्हाका दिसता ताजें हें आसा कॉलिंग एटेन्शन एकदम बरें आसा टुरिजम मिनिस्टर आनी स्पोर्ट्स मिनिस्टर म्हणजे दोगांनी ताजेर सिरियसली घेवन ताजेर कितें तरी सोल्युशन काडून तें गोवा फॉल्स इन दॅट लायन अशें पळोवचें. Yes. Sri Alex Lawrence. नोटिफाय करून जो तरी एक प्लेस आयडेंटिफाय करूं जाता बऱ्या पडटली कित्याक समटायम्स पीपल कंप्लेन सँडीन उडयलो आनी कितें उडयलो म्हणून मदें एक इश्यू जाता सो ते हें करपाक एक आयडेंटिफाय करून 2 स्पॉट्स वन इन नॉर्थ गोवा वन इन साउथ गोवा केले जाल्यार बरें पडटा सो आय रिक्वेस्ट द गव्हर्मेंट आयडेंटिफाय स्पॉट
वेर यू कॅन हॅव दिस टायप ऑफ धाकलोसो एक प्रिमा फासी एक स्टेट दाखलो करपा जाता धाकलोसो मागीर दुसरो करपा जाता. श्री मायकल लोबो. Sir, I would like to add just 2 points. Ministeran reply दिला मोर्जी आरंबोल कालांगूट and कोलवा. Has the minister done any study? म्हणजे तेणे अशी म्हणजे एजन्सी घातल्या आणि स्टडी केल्या की where you can do beach volleyball आणि beach football. आता कोलवा एक जाता म्हणून तेजी ती sand testing and pass जाल्या. Whether any other beach has got the criteria म्हणजे sand जी आमची ती criteria आणि whether you have also taken NOC from Goa Coastal Zone Management Authority, GCZMA, a blanket NOC where you can do this activity on this particular beach. Then you can put it up on your event calendar. म्हणजे हिंगासोर असो event करूंक जाता. Beach volleyball, beach football, कबड्डी असो. आता national event जाता. International event जर आम्ही हाडूंक सोदता जाल्यार हे सगळे आमचे कडेन रेडी आसचे पडटले. ते येतले आनी बीच आयडेंटिफाय करतले. GCZMA म्हणटले हिंगासोर करूंक जायना. ते येतले म्हणटले हिंगासोर सँड बरी आहा पण थिंगासोर म्हणटले हे सारकें ना सँड दिवना अशें जावंक जायना. आमी आयडेंटिफाय पयलीं करपाची गरज आहा. which are the beaches which are suitable in the state of Goa where you can do this type of sports activities. And हे खऱ्यांनीच internationally Goa can be the only state in India which is going to be hosting international sports event. Thank you, Speaker. Yes. just add because जे बाब जितान मांडला सगळ्यांनी सपोर्ट केला बट माय एडवाइस टू द ऑनरेबल मिनिस्टर इज दैट आई बिलीव we need to recalibrate our tourism model as well. We need to recalibrate it. And खास करून the beaches today you've asked for the carrying capacity. To check the carrying capacity, you've put an agency. This high footfall, high noise, high impact activities in fragile zones will only accelerate environmental degradation. I agree with what Bob Michael has said. With CZMP, other agencies, the path forward is not only more beach sports. It has to be in sensitive areas, but sustainable, balanced tourism that protects Goa's natural assets while also delivering economic benefits to the people. So you have to possibly take a balanced view with the current way your department itself has called for the carrying capacity. So exactly it has to be scientific because we are heading otherwise to an environmental degradation of the beaches. श्री वीरेश बोरकर. अरे आन्सर झालं ना अरे 1 मिनिटात म्हणजे रिप्लाय स्पीकर सर बाबजी तारोलकरांचे कॉलिंग अटेन्शन हाडला इज बेसिकली आस्किंग फॉर बीच स्पोर्ट्स टुरिस्ट डेस्टिनेशन गोंय जावचें म्हणून आनी एक आयकूंक बरें दिसता वेदर द होल हावस वेदर द रुलींग ऑफ द ऑपोजिशन इज टोटली इन वन मोड की गोंयचें टुरिजम बरें जातलें जाल्यार स्पोर्ट्स हॅज अ रोल टू प्ले अँड बीच स्पोर्ट्स ऑल्सो हॅज अ रोल टू प्ले. स्पीकर सर 2022 हो सरकार येतकर आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत आमी सदांच सन सँड अँड सीट उलयताले. वी अंडरस्टूड द पोस्ट कोविड इफेक्ट्स अँड वी सेड लेट अस एक्सप्लोर मोर. ताचे खातीर फर्स्ट टायम पूर्ण देशान फर्स्ट टायम रिजेनरेटिव्ह टुरिजम गोंयांतल्यान सुरवात जाल्ली आसा. वीच टॉक्स अबाउट सस्टेनेबिलिटी, वीच टॉक्स अबाउट द 4 पिलर्स ऑफ सोसायटी, इकॉनॉमी, एनवायरमेंट अँड कल्चर. आणि ताज्या भोंवतणी टुरिजम इन्क्लुझिव्ह जावचें म्हणून आमी स्पीकर सर सन सँड सीचेर सॉफ्टवेअर, स्पिरिच्युअलिटी आणि स्पोर्ट्स आणि 3 एस वाडयले. हातून स्पीकर सर हे हांवें म्हज्या रिप्लायन जे सांगलां आयर्नमॅन 70.3 RFC, वर्ल्ड टेबल टेनिस, बीच व्हॉलीबॉल वर्ल्ड टूर हे जे सगळे घेतले इव्हेंट्स हे बीन अ स्टार्ट टू द होल थॉट फॉर अस ऑल्सो इट्स लर्निंग अँड अंडरस्टँडिंग हाऊ इट इज मोर. एक कॉलिंग अटेन्शन आयलें की सी इरोजन जाता म्हणून तुमचे डिमांडा वेळा तुमी घेतलें आणि ताज्या खातीर एक वाटेन तुमी बीच कॅपॅसिटी वापरता विचारतात बाकीचे कशें जाय तेय तुमी प्रश्न विचारले. वी आर ऑल्सो कन्सर्न स्पीकर सर. बीच व्हॉलीबॉल प्रो आमी वार्का केले. द होल world beach volleyball people came, they decided Varka was the destination they wanted. It is not only about the beach, it is the surrounding areas also, accommodation, restaurants, logistics, खूपशे गजाली येता. तातूंतल्यान आमचे गोंयच्या लोकांक वॉटर स्पोर्ट्स आमचे गोंयचे भाव, शेक गोंयचे भाव, टॅक्सीवाले गोंयचे भाव सगळ्यांक तातूंत वेवसायान तांकां प्रॉफिट जाता प्लस हॉटेलां मेळटा. ताच्या खातीर वी नीड टू एन्श्युअर दॅट वी नीड टू मूव इट रायटली. जी तारोलकर बाब आमचो नॅशनल व्हॉलीबॉल प्लेयर having played for Usofonia games and ताजे आज मांद्रे मतदारसंघातले major beach areas have been actually booming in a much better manner with quality tourists coming there. आम्ही स्पीकर सर ताणे एक युनिक आयडिया हाडली रामपोणकाराचे फेस्ट.
मुख्यमंत्र्याकडे उलयलो and we promoted it. It was an actual lovely evening where lot of international people came. तांकां आमचे गोंयचे खाण culinary नुस्तें कशें आसता कशें फ्राय करता सगळें खावपाचें आस्पाव मेळ्ळो. ताणें रांपोण ओडपाचें दाखयलें. ताका ती भितरल्यान आवड आसा कितें तरी आमच्या लोकांक करचें आनी टुरिझम डेस्टिनेशनाच्या मॅपार मोरजी मांद्रे खंय तरी बरें आसचें म्हण. मुख्यमंत्र्याक घेवन वी आर फुल्ली सपोर्टिंग हिज आयडियाज. बाकीच्या आमदारांनी जे जे विशय मांडले स्पीकर सर कर्म आणि धर्म म्हणले जितान पूण ताजेर वचना आयच्या दिसाक. पूण स्पीकर सर बीच स्टडी ऑलरेडी एनवायरमेंट डिपार्टमेंट इज बीन डुईंग. बीच कॅपेसिटी आमी ऑलरेडी एजन्सी घाल्ली आसा. डिमार्केशन ऑफ स्विमींग एरियाज झोन्स आमी ऑलरेडी मार्क केल्ले आसा वेर फॉर फॅमिली वेगळी लेडीज वेगळी आणि भुरग्यांक वेगळी म्हणून ती कॅटेगरी केल्ली आसा. सो वी आर कंटिन्युअसली वर्किंग टू एन्श्योर स्मूथनेस ऑन द बीच स्पीकर सर. जे कितें आमकां करपाक जाय टू बूस्ट द इव्हेंट्स हांव मानता. फॉर एक्झाम्पल आयर्न मॅन आमी मेथीच स्टडी केल्ली आयर्न मॅनाचो इम्पॅक्ट कितें काय म्हणून. आय विल जस्ट रीड आउट द इम्पॅक्ट ऑफ 2024. International participants, Speaker sir, took 998 room nights. Estimated impact was 4.19 crores in terms of revenue. Domestic participants and supporters on Speaker sir, estimated rooms were 10,878. Estimated impact for the revenues were around 25 crores. So, two म्हणटा ते सारखे आसा. The sports tourism, if we put it in the right manner, can give us the things. We will sit with our MLAs, especially the coastal MLAs who have been talking about this. सगळे आयडियाज घेऊन कितें बरें आसा ते पूण स्पोर्ट्स tourism and on the beaches, keeping in mind the sustainability aspect, we will ensure that sports ministry ज्या मुख्यमंत्र्याकडे आसा मुख्यमंत्र्याक बरें उलोवन जे कितें जाय ते yearly calendar तयार करून we will put it across so that global beach sports tourism destination गोंया आसा and it is flagged throughout the world. हे आमी तयार करपाक जाता इतले बेगीन प्रयत्न आसतलो. Yes. Sri Viresh Murkar, next calling attention. सगळ्यांक घेता. Because sir, attention of the House is drawn to anxiety prevalent among Goan industrialists following the recent decision by the United States to impose an additional 25% tariff on goods imported from India, taking the total tariff to 50% on certain products. The move is likely to make Indian, particularly Goan exports, significantly costlier in the US market, severely affecting competitiveness and profitability. Export-oriented industries fear loss of orders, decline in revenue, and potential job losses as a result. The steps the government intend to take in this matter. The government of India is already seized the various issues regarding the United States of the America's decision to impose an additional 25% tariff on goods imported from India, taking to the total tariff of 50% on the certain goods. As per the news report, the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji set to chair a crucial high-level cabinet meeting today to assess the impact of the steep tariff hike imposed by the United States of the America on Indian export. Since the government of India is under the able leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji has already seized the matter, it may not be appropriate to discuss this issue in this assembly at present. Reply and दुसरी दिली आणि तुम्ही दुसऱ्या वाचला. Your reply is given. कोणी तुका वेगळा दिला किती तरी. मग हे रिप्लाय तू वाचते ना. 50% जो टॅरिफ आहे त्याला आमचो. तू काय रिप्लाय? Why it concerns the central government? I am talking about local. Goan industries. This is right reply. We don't have your I reply. have given the reply actually. What right reply? What we have done, I have given the reply. This is right reply. This is reply. Yes. वो circulate करता हूँ. Please. Next resolution, Sri Vijay Suri sir. Reply दिला. तर तो change. Excuse me. Sorry तो हे झाला. यावर replace करता रे. ना तो रेझोल्युशनाचे गेलो. बोलून दे ना. ना चांगलं नाही हवे. चांगलं नाही. It is at this level जेन्ना हे जाता तेन्ना हो लेवल आता हाचं डिस्कशन करू शकना. हांगा घेवप नाही. तो कसो घेता तुम्ही? Admit करपाचेच न्हू ना. ना we have a pharmaceutical industry you know. They are affected the most. डेफिनेटली मागे डिस्कस करूया. आता करूनच जाऊ कारण आत्ताच्या घडीक जेन्ना नॅशनल लेवलाचेर एट अ कॅबिनेट लेवल डिसिजन ट्रम्प सरकार
50%. श्री विजय शिरसाट. जस्ट एक स्पीकर एक सांगपाक सोदता हांव उलोवंक जाय तुका? Resolution विजय. The truth is that photo ops don't replace hard-nosed trade negotiations. Yes, speaker. श्री विजय शिरसाट, resolution. All are concerned, whole world is concerned. I made what I had to say. Speaker sir, the House resolves that the government relocates all vehicles, scrap yards and metal salvage yards from residential, agriculture and eco-sensitive village areas to designated zones within Goa IDC estates. These scraps pose environmental health risks and disrupt rural life. The government should identify existing scrap yards, develop proper equipped IDC zones and implement a phased relocation plan to ensure safe and regulated operations. Speaker sir, ह्या हाजे पयलीं हेच आमी हाडिल्लें पयलें आनी ते टायमार म्हाका तुमी उतर दिल्लें बाब रेजिनाल्ड लॉरेन्सानी दिल्लें की आमी ते शिफ्ट करुया म्हणून. स्पीकर सर जाता तें अशें की रेजिनाल्ड आमचो एश्युरन्स कमिटी चेअरमॅनूय आहा. So this assurance was already given, Speaker sir, not now, 2 years ago. पूण इतलें जावन government goes into sleep mode. It slips into sleep mode after the 3 years, 3 वर्सां जालीं. Speaker sir, scrap yard जी आसा ती तू पयलीं मांडलें न्ही? म्हणटालो हांव पळय आतां. मांड बाबूजी आन्सर करतलो. आमचे हात जाले तुजे रेडी मरे. कर आन्सर करून ताका मागीर. Speaker sir, the government is seized of the issue and has already initiated steps for relocation of existing scrapyards. The GWMC has constituted a committee consisting of officials from Revenue Department, Department of Urban Development, Director of Panchayat, Goa State Pollution Control Board, Goa Industrial Development Corporation, Administrator of Komidak and GWMC for identification of land for setting up recycling, upcycling units and scrapyards. The Goa Waste Management Corporation is presently working on formulating the draft Goa Waste Recycling Unit Policy. This draft policy would ensure regulating and relocation of unorganized recycling, upcycling units and scrap yards operating in Goa in identified areas, thereby addressing the environmental and health concerns highlighted in the resolution. Considering that, as per the Goa Industrial Development Corporation, allotment, transfer and sublease regulation 23, the activities of scrapyard being prohibited in the industrial state set up by GIDC. A dedicated committee constituted by GWMC is tasked with identifying suitable land for development of trade zones. Upon publication of this policy, these trade zones will then be allotted on lease specifically for recycling and upcycling units and scrapyards. The GWMC has also undertaken physical verification of existing scrap units in coordination with the Department of Urban Development and the Directorate of Panchayat to accurately assess the land requirement. The Collector North and South Goa has identified some land parcels for setting up of trade zones, and the process of identification of additional land is also ongoing. GWMC has initiated the feasibility assessment to ensure appropriate and environmentally complement zoning. Furthermore, the Goa State Pollution Control Board is rolling out a digital waste monitoring platform. This platform is designed to facilitate the registration of waste generators, dealers, collectors, storage facilities, aggregators, transporters, recyclers and reutilizers, and will allow for real-time monitoring of the transportation and disposal of non-biodegradable waste. Speaker sir, the Government of Goa has already taken concrete steps aiming for relocation of recycling, upcycling units and scrapyards. Given that all
The critical actions proposed in the resolution are already been undertaken by the government. For example, policy formation, identification and acquisition of suitable land, development of specialized trade zone, and introduction of robust digital monitoring system. The Honorable MLA is requested to withdraw the private resolution as the matter has already been addressed comprehensively. बाबूशान नवे उतरां घाल्या रिसायकल एंड अपसायकल म्हणून आम्ही पहिली रिस्किलिंग अपस्किलिंग म्हणून मुख्यमंत्री टाटा टाटा करून उलयतात ते आयकलेले हे आता नवे हाडला रिसायकल अपसायकल पूण म्हाका आतांच मायकल लोगोन याद केले ते भशेन 3 वर्सां पयलीं ही हाडिल्ली वस्त आता आमी थंयच आहा हे नवे तुवें जे सगळें सांगलां ते आयकूंक बरें दिसता म्हजें मातशें हें मिस्टेक आहा हांवें ते IDCन घालूंक जाय नासलें बट basically what I am trying to suggest is that once our session gets adjourned, Speaker sir, we slip into sleep mode. आम्ही सुशेगाद न्हिदूंक वतात आनी मागीर परते नेक्स्ट सेशनाक उठतात परती ही हाडटात आमी आतां स्पीकर सर बेसिकली मेन इशू कितें आहा गोंयांक 1000 स्क्रॅप यार्डां सुमार आहा आनी रजिस्टर्ड जाल्या फक्त 269 सो हाजो अर्थ कितें ऑलमोस्ट 800 आर ऑपरेटिंग आउटसायड द लॉ स्पीकर सर ही खंय आहा ही अशी लिपून ना खंय तरी दे आर इन प्लेन सायट दे आर इन रेजिडेंशियल एरियाज दे आर इन एग्रीकल्चर फिल्ड्स दे आर इवन इन इको सेन्सिटिव्ह झोन्स दे आर मेनी इन कोमुनदाद लँड्स ऑर प्रायवेट लँड्स बार्देजानूच 103 इलिगल स्क्रॅप यार्ड आहा तिसवाडीन 31 आहा साश्टीन 19 आहा स्पीकर सर हें जर आयकूंक गेलें जाल्यार बरें दिसना आतां कोलवाळे आतां जाता कितें पळय These scrap yards are becoming environmental ticking time bombs. कोलवाळे late 2022 4 scrap yards उजो लागलो 3.5 लाख लिटर उदक लागले फक्त उजो देंवोवपाक ढवळे स्क्रॅप यार्ड उजो पेटलो हायवे पॅरलायज जाली कुट्टी खांडेपार फोण्या रिपीटेड फायर इन्सिडेंट्स आर कॉजिंग इव्हॅक्युएशन स्पीकर जर हें जर सगळें पळयलें जाल्यार आनी एक म्हळ्यार स्क्रॅप यार्ड आर burning hazardous items in the open. They operate without sanitation. They pay no taxes, no fees, no municipal dues, yet earn profits. Speaker sir, आता गव्हर्नमेंटान व्हडलो अनाउन्समेंट कितें केलो की आमी एक रजिस्टर्ड व्हेइकल स्क्रॅपेज पॉलिसी ऑफ गोवा 2023 म्हणून हाडली म्हणून आनी टार्गेट कितें आशिल्लें 1,92,000 ओल्ड पोल्युटींग व्हेइकल्स आमी स्क्रॅप करतले म्हणून हे वेले खंय हे वेले मडकयचो जो आहा पळय स्क्रॅप वालो तो मोनोपली आहा ताका एकल्याकूच आहा तें सो तो कितें करता तुजी गाडी जी हाडटा तो 50% लेस दिता दुसऱ्या परस कित्याक ताका मोनोपलीचो फायदो मेळ्ळा सो स्पीकर सर एक जाय म्हणटा तें कितें आतां सिन्स आय हॅव रेज द इशू आय एम आस्किंग अ कॉम्प्रिहेन्सिव्ह रिलोकेशन एंड मॅनेजमेंट पॉलिसी फॉर स्क्रॅप यार्ड्स 380 operators have received eviction and show cause notices. Speaker sir, IDC म्हणटा की आमी स्क्रॅप यार्डाक घेना पूण हे बरें कॉमिक दिसता IDC म्हणटा स्क्रॅप यार्डाक घेना पूण IDC जनरेट स्क्रॅप which is taken elsewhere. सो हें कितें स्पीकर सर सो ताजे खातीर जे तूं सजेस्ट करता की आमी एरियाज डिवेलप करतले अंडर सॉलिड वेस्ट क्लोज टू इंडस्ट्रियल एरिया हें करपाची गरज आहा because there are at least 800 illegal scrap yards without registration or oversight. There are repeated tragedies, which is public safety risk. The only sustainable solution is an immediate systematic relocation. Speaker sir, म्हणटकर हांव मागता की एक concrete time bound plan declare करचो जाता जाल्यार IDC म्हळ्यार तुका झोनिंगाचो इशू जातलो इवन कोमुनदाद जमनीन तूं घालूंक गेलो जाल्यार तुका झोन ते अलाव करतले जाल्यार or you know take it close to an industrial area. Because otherwise the people also will object. So you require an IDC this. Then you need regular inspection of pollution control board, fire department and local bodies to prevent re-emergence. आता जर काढली आम्ही, म्हाका इंटरेस्ट कित्याक आहा की आमचे फातोर्डा स्क्रॅप यार्ड आहा. सो म्हाका ती केल्ली जाय ते वचपाक तयार आहा. पूण ते वचून ताका घालतले खंय? ताका जागो दुसरो जाय. आमी तेन्ना रिजनलाक जागो पसून दिल्लो. ओके म्हणल्यार मागीर तो जागोय गेलो दिसता आनी काय जालें ना. दे वर ऑल्सो रेडी. मीटिंग घेतली अंडर ही चेअरमॅनशीप तोच चेअरमॅन आसलो हे आयडेंटिफाय करपाक मागीर हे करूंक जाय आसलें
केन्ना म्हणजे आतां कितें जालें एक वर्स कोणतें कित्याक जालें, येवचें एक वर्स पडटा जालें. रेजोल्युशन तेणें कांय report स्पीकर सर दिवना. हांव मागता की एक हे आतां एक प्रॉब्लेम आहा ती लेट अस कन्वर्ट इट इनटू एन ऑपॉर्च्युनिटी इट विल बी देयर फॉर यू ऑल्सो इन युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी स्पीकर सर सो देरफॉर वी आयदर एक्ट नाव और वी वेट फॉर द नेक्स्ट फायल और फॉर द नेक्स्ट ट्रेजेडी एंड फॉर द नेक्स्ट हेडलायन दॅट इज द ओनली थिंग सो आतां हें जर आमी कितें सोडून जर नवें कितें चिंतूंक सोदतात आनी बाबूश म्हणटा तें जर जावपाचें आहा जाल्यार I would be willing to withdraw this resolution, but give me some sort of a time-bound plan. फाल्यां या परा पळोवया असलें कितें तरी सांग. We have identified certain areas under the chairman of IDC, Mr. Honorable Member Reginald, under his chairmanship, we have identified certain areas. So I was just asking him, and he said we'll have a resolution त्याच्यान तोच withdraw करता म्हणून. So तूं आनी कितें रावला उलोवपाक मागीर? No, If you get the assurance from us, जालें मरे आमी कितें हें करता? The same assurance I'm going to give you, no. But when I'm going to... Honorable Minister. The issue has been already raised, no. Honorable Minister, please give your reply. The issue has already been raised, no. You can speak, yeah, but he is withdrawing before you all finish it. So he is satisfied basically what I replied to him. Time-bound हे सांग रे कितें. No, we have already identified certain areas. We are yet to see the areas. We have not seen the areas. This has been told by the Talatis and all. We were sent around to identify these areas. And there are Identify private जमनी त्यो. No. It is either communal land. Communal दितले म्हणटा. Yeah, I mean, so we have identified that thing. So we need to see the feasibility of the area. एक महिन्यान हे महिन्यान इंडिपेंडंट डे जाता को एक दीस मेळया म्हणून. So we'll meet. I think डेट दी टाइम-बाउंड दी हांव मागीर by next month we will meet on this issue. आतां ताका आपय मोठे. Yeah, he will. Honorable Member, is it your pleasure to withdraw the resolution? Honorable Member, Vijay. is it your pleasure to withdraw the resolution? Is it your pleasure to withdraw the resolution? तुझे झाले मरे. तू आणि He has already given you the reply. उलोवंक जाय. तो झाले मरे. ना ना ते समज नॉर्मली Girish Borkar. एवरीवन इज टू टॉक. उले तू एक 2 मिनिटां उले. स्पीकर सर शॉर्ट एंड स्वीट चडशे विजय बाबू उलयल्लो आसा पूण Are you satisfied with the reply? He is ready to You please point out something that he has not spoken. Sir, I have every right to speak. In my constituency also there are scrapyards. So I want to take part in this deliberation. Noted. You cannot close down this thing. No, I am giving him to speak. No, one by one बोलूया. स्पीकर सर एनवायरमेंटल जो डॅमेज जाता हेका लागून आतां जशें सांगलें आतां मेडशे एक स्क्रॅपयार्ड आसा हांवें कितले फावटी कंप्लेन केली हे स्क्रॅपयार्ड अजून पर्यंत तशेंच आसा कोलवायचे स्क्रॅपयार्ड हांवें पर्सनली कंप्लेन केल्ली 56 स्क्रॅपयार्ड आसा स्पीकर सर 50 स्कीम आनी प्रत्येक वेळा उजो पेटयता थंय हांगा आमकां ब्रिजा वयल्यान गेलो हॉटेल थंयसर वयल्यान आमकां सांजे वेळार सदांच दिसता उजो पेटता तो सो स्पीकर सर जो एनवायरमेंट डॅमेज जाता हेच्या बाबतींत मिनिस्टरान काय सांगना दुसरे स्पीकर सर जो रेव्हेन्यू लॉस जो विलेज पंचायतीक जाता हेच्या बाबतींत काय विलेज पंचायत जावं म्युन्सिपालिटी खंय आसा तेका रेव्हेन्यू पे करता जे मायग्रंट जे येयल्ले आसा ते मायग्रंट थंय कामाक आसा जावं लेबर जे आसा तेंचे व्हेरिफिकेशन जाला काय ना तेजी ट्रॅकिंग सिस्टम कांयच ना दुसरे स्पीकर सर ते टॉयलेट फॅसिलिटी तांकां काय ना खंय कितें करता तांकां खबर स्पीकर सर क्रायम एक्टिविटी ह्या स्क्रॅपयार्डाक लागून खूब जाल्या झगड्यो कितल्योश्यो जाता आनी ह्यो क्रायम एक्टिविटी कंट्रोल जायना स्पीकर सर आमची विलेज आयडेंटिटी आम्ही पळयताले मेडशे गांवचे लोक जे आसा ते उजो पेटयता म्हणून सगळे भायर सरले आनी प्रत्येक वेळा ते कंप्लेन घालीत आसा मात अजून पर्यंत टील डेट ते स्क्रॅपयार्ड बंद जावना स्पीकर सर आतां हो जो आसा गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन हेंच्यांनी एक लिस्ट काडली स्क्रॅपयार्डां कितलीं आसा गोंयांत आतां तितून पळयात तिसवाडी 29 म्हणटा बार्देस 102 पेडणे 7 बिचोली 16 सत्तरी 9 मुर्मुगांव 36 सांगेम 3 धारबांदोडा 6 सालसेट 97 काणकोण 9 केपे 9 आणि फोंडा 52 आणि टोटल मेळून 373 ही लिस्ट यांच्यानी काढली कॉर्पोरेशनान काढल्या वेस्ट मॅनेजमेंट स्पीकर सर म्हाका इतलें विचारपाचें आसा ही लिस्ट हांगा आसा पण अशी आनी कितलीशी स्क्रॅपयार्ड आसा ती अजून पर्यंत ट्रॅक जाल्ली ना सो ती कित्याक लागून ट्रॅक जावना आनी समज ही पॉलिसी हाडटले आनी तांकां जागो दितलो आमकां कॉन्क्रीट
एश्युरन्स जाय आयज कित्याक प्रत्येक लास्ट 3 वर्सां आमी डिस्कस करीत आसा हेजे पयलीं हांवेंनूय रेजोल्युशन घातलेलें हांवेंनूय डिस्कस केल्लें आमकां एश्युरन्स अशेंच मेळ्ळें की हांकां आमी शिफ्ट करतले आतां खंय शिफ्ट करतले खंय लोकेशन हें करतले येन्ना म्हटल्यार म्हाका दिसता तो प्लॅन आवट जावपाक जाय आसलो खंय जो समज IDCन करतले काय आनी खंयची एरिया तुमची गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी खंयच्या हितून करतले सो तो म्हाका दिसता आयज मिनिस्टरान एश्युरन्स दिवपाक जाय ना की आपूण करतलो खंय करतलो तो मातसो प्लीज दिया आनी ही बाकीची जी अनट्रॅक्ट आसा ती केन्ना पर्यंत ट्रॅक जातली तेजे एश्युरन्स दिया. Sir, stand by with regards to the private members resolution supported by Shri Vijay Sardesai. Speaker sir, scrap yards गावान सगळ्याकू आहे आणि सगळ्यांकडे होच जाणाको परमिशन आहे होच जाणाको परमिशन नाही. आता जी लिगल स्क्रॅप यार्ड्स आहे त्यांक परमिशन दिताय पण त्यांक लागून भरपूर आणि ज्यो फॅसिलिटीज रिलेटेड जावपा जाय पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड त्यांचे चॅक दोन्ना म्हणजे त्यांक जे कोण काम करताय जो लेबर काम करता तो लेबर हुंयसो येता तो लेबर त्यांक रेजिस्टर्ड लेबर आहा हेल्थ कार्ड आहा हेच कांय फॅसिलिटीज आसनाय मागीर सडनली जरी तरी कितेंय एनवायरमेंट रिलेटेड जरी तरी ते मेसअप करताय जाल्यार गांवांत बोवाड जाता पूण द बॉटम लायन इज येस इंडस्ट्रियल एस्टेटी व्हरपा जाय पूण डेली बेजीस जे स्क्रॅप कलेक्ट जाता वचोन इंडस्ट्रियल एस्टेटी ते पावोवपाक प्रॅक्टिकल आहा की ना गार्बेज जे भाशेन आमगे डेली कलेक्शन जावन MRF येता सो ते भाशेन डेली जे स्क्रॅप जनरेट जाता एवरी डे देर इज स्क्रॅप जनरेटिंग फ्रॉम एवरी विलेज so where do you intend to first deposit that and then take it to the scrap yard or how is this possibility what is the thought process we are directly saying ye industrial estate or pas hai practically sodda je kon scrap puzait astay te hui pol sadia mantolo ya cycleche puzaitai kon ani ki dakte pickup gen puzaitai so ti cycle direct industrial estate hoitoli so whole thought process kit tungelo how are you going to implement this kida hing sangpa ata very easy आणि तेका लागून ते थॉट प्रोसेस जायना म्हणून 3 वर्सां लागले उलयन कित्याक वॉट इज द प्रॅक्टिकल थिंग ऑन ग्राउंड हे म्हाका सदां चोवपाक गरज आहा आनी प्रॅक्टिकल जर तर चोयतलो सोल्युशन काडटा जाल्यार यू नीड टू कॉल ऑल दीज लिगल स्क्रॅप होल्डर्स जे रजिस्टर्ड आहाय गोवा पोल्युशन बोर्डाचे तेंकां ऑलरेडी कन्सेंट आहा टू ऑपरेट हेंक सगळ्यांक आपोवन हेंकां डिस्कस करपा जाय हाव टू मिटिगेट and how to bring into a platform where daily scrap what is been collected reaches to the right place which has been identified. प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन आमच्या होनरेबल विजय सरदेसाय हाडले ते खरेंच स्क्रॅप यार्डाचे खूब इम्पॉर्टंट आहा हे स्क्रॅप यार्ड आहा ते सगळ्या मतदारसंघान आसा म्हाका दिसता की आमच्या नावेली मतदारसंघान सुद्दां खूब कडेन स्क्रॅप यार्ड आहा आनी थोडे हे आमचे हावजींग बोर्ड हे दाटी वाटेन घरां आसा हे थंय एक 5-6 स्क्रॅप यार्ड आहा आनी ह्या स्क्रॅप यार्डाच्या लागीं देवूळ आसा थंय चर्च आहा थंय मस्जिद आसा आनी ह्या स्क्रॅप यार्डान खुबशे असे स्क्रॅप जे स्क्रॅप इलेक्ट्रीक वायर स्क्रॅप कॉपर स्क्रॅप प्लास्टीक स्क्रॅप बॅटरी स्क्रॅप बर्न ऑयल मेटल आयर्न स्टील झिंक पॉयझनस केमिकल टँक्स कॅरिंग पॉयझनस गॅस अशे तरेतरेचे त्या स्क्रॅप यार्डान हे ते सगळे वस्तू असता आनी हे जे समज आनी ते कॉपर वायर ती प्लास्टीक वायर ती रातचे जळयता तितली कॉपर वायर काडटा आनी तितून खुबसो फ्लेम जाता काळो धुंवर जाता आनी सरावंडींग एरियांक त्या लोकांक खूब त्रास जाता अशे तरेचे खुबशे घडणे ह्या स्क्रॅप यार्डा मुळे घडटा. स्पीकर सर एक सरकारान सर्वे करची आनी जे रेजिडेन्शियल एरियान जे स्क्रॅप यार्ड आसा तांकां जाता तितले बेगीन शिफ्ट करून त्या खातीर बरी एक स्कीम तयार करची अशी माझी विनंती आसा आनी हितूनसून लोकांक जे त्रास जाता तेजे लोकांक तुमी तेजेर सोल्युशन करचें अशें मागता. थँक्यू स्पीकर सर. डॉक्टर चंद्रकांत शेटे. मायकल लोबो. Private member resolution जे विजय सरदेसान हाडला this we have debated in this August House in somewhere in 2012-13 जेन्ना ही डिबेट जाल्ली हांगा बरो व्हडलो बोबाट जाल्लो की स्क्रॅप यार्ड तेन्ना चीफ मिनिस्टरान सांगलेलें की वी विल सी दॅट this scrap yard moves in the industrial estate. But Vijay Sardesai, हांवें रोहन बाबान हे सगळे हो इश्यू हाडलेलो त्या टायमार आनी एश्युरन्सीस आमकां 2-3 वर्सां दिले तेजे उपरांत ते सांगले वी वील ट्रान्सफर इट टू वेस्ट मॅनेजमेंट. आयज जो बाबूश आन्सर करता इज आन्सरींग एज अ वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्टर की आपूण वी वील टॅकल इट
बट जागो आयडेंटिफाय जावंक ना स्पीकर सर. आणि जागो आयडेंटिफाय जाता म्हणून जाता 3 वर्सां जाली. बाब रेजिनाल्डाक तुमी इन्चार्ज केल्लो की ही वील टेक द मिटींग आनी कितें कोत्तलो म्हणून तो. पण अशें कांय जावंक ना स्पीकर सर अजून. हांव इतलेंच मागता टील दीस प्लेसीस आयडेंटिफायड जे लो लाईंग एरिया. स्पीकर सर, मिनिस्टर इज ऑफ वेस्ट मॅनेजमेंट इज ऑल्सो द मिनिस्टर फॉर रेव्हेन्यू. म्हाका तूं एश्युरन्स दी की आमचे एरियेन जे लो लाईंग एरियान कोणें घातलाय स्क्रॅप यार्ड आनी वाडोत ती आमच्या एरियेन आहा. No, we will make a letter to you. The local body has not given license. Local body has not given license. Some have come even in tenanted land. You give me assurance that you will immediately issue them order to remove it. म्हणजे completely काढचे म्हणून थिंगा आसले. ती scrap yard cannot be in low lying area because सगळी शेतां जी सायडीची आहा ती सगळी पोल्यूट जाता. थिंगासर रायस येना सारको कित्याक तितून जे हे आसता लातां जी येता म्हणजे टीन्स जे येता ऑयलीचे टीन जे येता तितूनसून पावसान उदक सगळें थिंगा दुसऱ्या शेतांनी वयता. सो नो पंचायतीन तांकां नोटिसीस बीन इश्यू केल्या बट वी वॉन्ट अ ऑर्डर फ्रॉम डेप्युटी कलेक्टर वेर यू आर द रेव्हेन्यू मिनिस्टर. Now relocation is later on. They don't have license. I am talking about whether they have license or no. They do not have license. You are talking about relocation. When you will make the place ready, you will relocate. Till then, we don't want in the paddy fields. तेंका आपल्या भाटांनी व्हरोनी, आपल्या घरांनी व्हरोनी स्क्रॅप यार्ड, पण आमकां शेतांनी नाका ती. सो म्हाजो रिक्वेस्ट आहा ऑनरेबल स्पीकर की मिनिस्टरान म्हाका एश्युरन्स दिवचे की जे लो लाईंग पॅडी फिल्ड्सान हा आमच्या एरियान कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन हा स्पेशली आमचे नागवा विलेजीन हा ती इमिडिएटली तू काडटलो म्हणून ऑर्डर विल बी इश्यूड बाय द कलेक्टर ऑर डेप्युटी कलेक्टर बार्देस. थँक्यू स्पीकर सर. Cruz Silva. स्पीकर सर, ते कॉलिंग रेजोल्युशनाचेर उलयता आसतना विजय सदस्यान हाडलें सगळे MLAन म्हणलां सगळे स्क्रॅप IDC व्हरपा जाय. पूण खंयचे IDC? स्पीकर सर, आमचे मारगांव इंडस्ट्रियल स्टेट आसा सांजे नांव मारगांव आहा. एवरी टायम हांवें असेंब्ली हाडलो आहा कित्याक आमच्यो इंडस्ट्रियल स्टेटां जे स्क्रॅप यार्ड्स आहाय ताजे भायरूय आहाय आनी आजून ते इतलें पोल्युशन कोताय. स्पीकर सर, म्हाका मिनिस्टराक जाण जावपाक जाय आनी की IDC आमच्या मारगांव इंडस्ट्रियल सांजे इतली काय येवपा नाय ती. आनी लास्ट टायम हांवें सांगलो आहा आनी की आमकां आमच्या मारगांव इंडस्ट्रियल स्टेट थिंगा आनी की स्क्रॅप यार्ड्स नाकाय म्हणून. आनी मदें म्हणल्यार कोमदारी आहा कित्याक कोमदारीचे म्हाका दिसता आख्खे सांजे जे हांवें आनी की स्क्रॅप यार्ड्स येवपा नाकाय हें मातशें क्लियर कराय कित्याक ऑलरेडी थिंग बोल्लो हांवें. Nilesh Kabra. Govind Gowde. आदरणीय आमदार विजय सरदेसाय हांणी माडिल्ल्या प्रायव्हेट मेंबर रेजोल्युशनाक हांव तेंको दिता आसतना हांव इतलेंच वेगळ्या विशया कडेन हांव थोडोसो वळटा. ह्या स्क्रॅप यार्डा बरोबरूच म्हज्या मतदारसंघान एक पुलीस स्टेशन आसा. ते पुलीस स्टेशनाच्या मुखारूच एक व्हडलो स्क्रॅप यार्ड जाल्लो आसा. आतां हो स्क्रॅप यार्ड कसलो? हो स्क्रॅप यार्ड जितलो एक्सिडेंटल व्हेहिकल जे आसात थंय पार्क करून दवरलेले आसात ते डॅमेज जाल्ले आसात. थंय इतले तरेचे पावसान उदक भरून थंय इतले जळार आसात की ते पुलीस स्टाफ जो रावता किंवा ते ऑटोमॅटीक थंय स्क्रॅप यार्ड जाल्ले आसा. पयलू सरकाराच्या जागेर मुखार आशिल्ले हे सगळे क्लियरन्स करप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा आनी वारंवार हांवें दोळे मुखार हाडून दिल्ले आसा. म्हजी मागणी आसा ह्या हावसान जितल्यो जितल्यो ह्या पुलीस स्टेशनाच्या मुखार हे मोठ्यो मोठ्यो गाडयो ज्यो आसात त्यो निवळ करून ते स्क्रॅप यार्डू खाली करचें अशें म्हजें ह्या हावसाक निवेदन आसा. Digambar Kam. My colleague Sri Vijay Sardesai has brought a resolution about moving of scrapyards at industrial places. I think it affects each and every MLA in the state. प्रत्येकाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी स्क्रॅपयार्ड सगळे कडेन आसात आनी स्क्रॅपयार्ड इज अ नेसेसिटी. आमी कितलेंय म्हटलें जाल्यार स्क्रॅपयार्ड इज अ नेसेसिटी, इज अ पार्ट ऑफ द लायफ म्हणटा तें. Anyway, Minister has given an assurance that he is identifying the places, he has already identified the places
it is likely to relocate them. But only thing is that till they are relocated, थोडे जाण मदी मदी तांकां नोटीस काडपाक लायता आनी कितें करता. Since they are already enlisted in the government list and they are already being relocated, some message should go to the authorities that they should wait till they are relocated. Rudolph Fernandez. Speaker sir, honorable member आमचो विजय सरदेसाई ताणें प्रायवेट मेंबर बी हाडलेला तेजेर उलोवपाच्या. ऑलरेडी आमकां ऑनरेबल आमच्या मिनिस्टरान सांगलेले की प्लेस आयडेंटिफाय केल्या म्हणून आनी बरें काम करता तो. आनी एकूच म्हाका सजेशन आसलें की हो जागो थिंगासर एटलिस्ट 1 लाख स्क्वेअर मिटर तरी वयर आसूंक जाय. आनी कितें आसता न्हू व्हडल्यो मिशिनरी आसता क्रशर व्हडले गाडयो वा कितें आसता गाडयो ते क्रश करून न्हू येते हो ब्लॉक करता. तसले न्हू मिशिनरी हाडपाक आनी कितें हो स्क्रॅप यार्ड फकत गाडयेकूच आसूंक जाय. सगली कसले भाशेची गाडी आसूं एक पयस जाग्याचेर असो तर अशें इंडस्ट्रियल जाग्यार अशें घातलो जाल्यार हें बऱ्याक पडटलें. आनी कितें जाता नाल्यार कोणीय काडटा गाडयो खंयच्या ओपन प्लेसीन दवरता आनी हूंय इगोचे कडेन दवरता हूंय देवळा कडेन दवरता आनी कितल्या वर्सांच उरता. हें चड इम्पॉर्टंट हें आमचे रेजिडेंट हाडला तें आनी बरें. आनी हांव जाणा आमचो मिनिस्टर एक काम करतलो. थँक्यू स्पेस. Speaker sir, I rise to speak on the private members resolution moved by Honorable Vijay Sardesai. While just adding to a lot of members have spoken, the scrap dealers also play a vital role. Let us not forget that. Now collecting, sorting and diverting this material from open dumps to water bodies. Speaker sir, a operation when it is unchecked, specifically Goramukar, farms, schools and water body, this is what is the subject that creates problem. Anik म्हाका मुखेलमंत्रींगाना 2023 त्या वर्साक तेणें आनी तुवें आन्सर पळय दिलो मागीर तो म्हणलो रोखडो 3 म्हयन्या भितर स्क्रॅपयार्ड पॉलिसी घेवन येता. It was a private members resolution also we spoke. But till now, Speaker sir, म्हाका दिसता what and when, time bound, when are you going to move? Not otherwise after 6 months again, as Vijay said, same thing we will move again. Speaker sir, the key issues in these 6 months that we need to focus on, ek mode the fire hazards. He's spotted out where the fires due to the flammable and hazardous materials, plastic, e-waste, and batteries. And it leads to a lot of toxic emission. So, दूसरे म्हणटा ते illegal dumping and burning and runoff of which ends up in the contaminating of soil and groundwater. तो आंता येयला मुखेल ते 2023 तुवें उतर दिल्लें 3 म्हयन्या भितर तूं ही पॉलिसी घेवन येतलो जागो आनी सगळें हें जाता मू. पूण म्हाका दिसता the way forward if we look, lack of registration, there are several scrapyards that are not registered, oversight and zoning compliance. Zoning compliance with the zone where you are going to move it to. Often these things are seen violating CRZ and village plans. So the way forward is first, Speaker sir, we need to regulate, register all the existing scrapyards that is in the state of Goa. Enforce ki ek environmental and ek fire safety standards and compliance with land use norms. दूसरे मुंडा है relocate. Now relocate, where will you relocate it? Completely out of eco-sensitive zones, out of residential areas. So which area? A lot of IDCs. आमगे थिंगान गाशाय थिंगा कोंकोडे बी थिंगांक नाकते. मागीर तिसरें मॉडर्नाइज ये नये सिस्टम पळय स्क्रॅपयार्डाचे ते बेलिंग सिस्टम, ऑयल कंटेनमेंट पैड्स, मागीर मॉड्युलर ई-वेस्ट युनिट, these are all new things. So म्हाका दिसता finally we should not look at them, everyone looks at them as they are some criminal type of thing. Let us not criminalize scrapyards but find the answers in information, communication, technology and regulation. So but a time framed amka because this is a very important subject in most of the 40 constituencies. When we will come up with this time frame? Honorable Minister. I heard all the members, and my answer basically is the same what I had given to our colleague Mr. Vijay sir. We will be holding a meeting very shortly with IDC chairman and all the other stakeholders. We'll see that you all are also basically involved in that decision. And we will inform you all which will be the area, because we are trying to identify 2 areas, one in north and one in south.
So all these basically scrap yard will be based in under one area itself. So that is on the same. But as far as the policy is concerned, I think we had to come with a policy. We'll come out with a policy by next session. So many with Yeah, wait 1 second. I'll take it. See action against complaint received for unauthorized scrapyard has been initiated by collector under LRC 33 in your district. I will verify with the department will conduct an inspection of any unauthorized scrapyards are there. Oh, we will take it. We will take it. Because sir, मंत्र्यान हे दिला उत्तर दिला पण आता ती पॉलिसी येवपाची मुखेलमंत्र्यान फुडल्या हाका म्हणटा ते सेम जातले हांवें कितें म्हणलें न्हू आमी एडिशन जातकर अवर वी स्लीप इनटू स्लीप मोड ना ना तो स्लीप मोड सो दिसता तो पळोवंक गेल्यार तुवें आतां 6 म्हयन्याचेर टायम दिलो आतां फुडलें सेशन केन्ना आमचें ते रोखडें ल्हान घेतलो तूं बारीकशें 3 दिसांचे 4 दिसांचे तशें आसतालें आनी तें केन्ना नव्या वर्साक मरे केन्ना तें फुडलें केन्ना तें पॉलिसी सर्क्युलेट झालेली सर तें फुडलें सेशन Honorable Sam. ना सॉल्व स्पीकर सर हो इशू कसो आसा जाणा इंडस्ट्रियल इस्टेटीनी स्पीकर सर एकूच मिनट उलयता स्पीकर सर फाटले फावटी हे रेजोल्युशन हावजान येयल्या उपरांत गव्हर्मेंटान ताचो सगळो डेटा घेतलो सगळो हेजो डेटा कलेक्ट केलो ऑलरेडी एका पयलीं थारलेल्या त्या प्रमाणे IDC चेअरमॅनान हाजी मिटींगूय घेतली खंय जागो तांच्या कडेन आसा हे लोकेट करपाकूय ठरले तांच्या कडल्यान विरोध जावपाक लागलो की स्क्रॅपयार्ड तुमी आनीक IDCन हाडूं नाकात IDC पिड्ड्यार जातल्यो म्हणून ताजे उपरांत आनी एक डिसिजन येयलें की इनिशियली दुसऱ्यो जागा ज्यो आहा पळय सेपरेट जागाच ह्यो IDCनूच घेवप आनी हांकां दिवप म्हणजे वेगवेगळ्या तालुक्यांनी तरी एटलीस्ट 12 तालुक्यांनी 12 जाग्याचेर IDCन घेवप ताका स्पेशली फॉर द स्क्रॅप शेवटी एक गजाल खरी आसा नॉर्थ एंड सावथाच्या पेक्षा ते चड करचें पडटलें कित्याक सांगता हांव 2 कडेन करून आतां तूं बार्देसांत म्हणशीत न्ही रे बार्देसांत कितलोसो स्क्रॅप आहा एक गजाल लक्षांत घेवपाक जाय एक गजाल लक्षांत घेवपाक जाय हो सगळो स्क्रॅप एकी कडेन येता पूण कोयरूय बी काडलो वता नाजाल्यार हो सगळो कोयर बीच बेल्टांत खूब मोठ्या प्रमाणात आसतलो स्क्रॅपाच्या निमित्तान ते सगळो कोयरूय लागीं करतात आनी एकी कडेन वतात आनी तो रिसायकल जाता म्हणटा तसो तो विकतात ते जाता त्याची स्पीकर सर म्हणजे मेजर ह्या 8 तालुक्यांनी तरी म्हणजे कोस्टल बेल्टाक तरी सेपरेटली ताका प्रत्येक तालुक्यात जागा जाय आमी IDC इवन दो द रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट विल टेक द इनिशिएटीव IDCच्या बरोबर आमी जे जागे आमकां जो कोण विकत दिता ते जागो विकत घेता डिमार्केट करता आनी स्पेशली तांकां आमी लिजार दिता ताका सगळ्यो फॅसिलिटीज जितक्यो प्रोवायड करपाक जाय आत्तां तेंच्यांनी आमी ह्या ज्या जाग्याचेर बेगीन ज्यो शिफ्ट करपाक जाय पयलीं म्हणजे कोस्टल बेल्टात सारके म्हणजे तेणी म्हणजे सांगलें नागवा विलेज पॅडी फिल्डार आसा हाज्या फुडें गोंयकारांनी कोणी पॅडी फिल्डान तांकां जागा दिवच्यो न्ही हय तेंच कशें जालें स्पीकर सर आमच्या गोंयकारांनी बी तांकां पॅडी फिल्डान तरी जागा दिवच्यो न्ही म्हणजे तुजें शेत सोडून दी उरलेल्यांचें शेत ताका लागून पिड्ड्यार जाता म्हणजे आपल्या शेताचे भाड्याचे पयशे तो अल्पशे कितें घेता ना स्पीकर सर तूं आनी गोंयकारांक दिवपाक दी बी म्हणल्यार तूं आनी फुडें दवरनाक तें आतां तूं दी जागो स्पीकर सर एक फिगर मुखेलमंत्र्यान आयकूंक ना 1000 स्क्रॅप यार्डां आसा 269 लीगल आहा म्हळ्यार 800 इलिगल आहा 408 आनी 408 तालुका वाईज बार्देजान 103 इलिगल स्क्रॅप यार्ड आहा इलिगल लीगल उलयना इलिगल आहा 103 बार्देजान टोटल अराउंड 400 आनी सेकंड तूं आतां ती बीच बेल्ट म्हणटा पळय हांव बीच बेल्ट न्ही आमदार हांवें हाडला रेजोल्युशन बीच बेल्ट म्हणटा तांचे कशी म्हजे पयलीं स्पीकर सर आमचें सोल्युशन कितें हाडलें हाडूं बाब दिगंबर कामतीकूय खबर आहा आमी सिटी एरिया म्हणल्यार प्रायम रियल इस्टेट त्या जाग्याचेर ते स्क्रॅप यार्ड आहा ते वचपाक तयार आहा ते जागो घेवपाक तयार हांवें एक जागो दाखयल्लो आहा नेक्स्ट टू इंडस्ट्रियल इस्टेट नॉट पार्ट ऑफ IDC ताणें ते एक खंयचे एजन्सीन कित्याक की नॉर्थ एंड साउथ विल बी एन इशू बिकॉज यू वोंट गेट सच अ बिग प्लेस ऑफ लँड and all of them won't come in one place. And it is not possible for the not possible. So taluka wise करून जाय तें. Because sir, हांवें एक ते ह्या जागा एश्योरन्स दिता फुडल्या 6 म्हयन्याच्या सिरियस इशू कित्याक तिसऱ्यादा हें येता आमचे बाब शेट्ये दोतोर शेट्ये येवपाक ना हें हाडिल्लें हांवें हाडला 2 ना हें तिसऱ्यादा हाडटा स्पीकर सर फुडल्या 6 म्हयन्याच्या भितर हो इशू रिजॉल्व करता आनी सगळे ऑफिशियली करता तेणे करून तांकांय बी ऑफिशियली जागो दिता आनी हो विशय आमी काबार करता स्पीकर
Honorable member, is it a pleasure to withdraw the resolution? I will now think that Babush will get a smart solution, unlike the smart city. Therefore, I will withdraw it. The question is that leave be granted to withdraw the resolution. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The resolution is withdrawn. The second resolution, Shri Krishna Salkar, MLA may move the resolution. Speaker sir, this house unanimously resolves that the government take immediate and effective steps to protect, conserve and develop the historic Mardangarh Fort in Ponda Taluka in recognition of its deep historical importance and also to boost tourism. The resolution is before the House. You have to speak, you don't want to speak anything. Will you? He has moved now. स्पीकर सर, या सभागृहामध्ये आज एक अत्यंत महत्त्वाचा असा प्रस्ताव आलेला आहे. मी दाजी साळकरांचं अभिनंदन करू इच्छितोय, कारण एवढी वर्ष ज्या मर्दनगड ही एक शौर्याची गाथा संपूर्ण भारतामध्ये आणि विशेष करून गोव्यामध्ये ज्या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी इथं होणाऱ्या पोर्तुगीजांच्या अत्याचारी आणि जुलमी राजवटी विरुद्ध जे धर्मांतर अनेक तऱ्हेचा छळ ज्या पोर्तुगीजांनी इथं गोव्यामध्ये उच्छांद मांडलेला होता, निरपराध लोकांना बळजबरीनं हातखांबो या जागेवर त्यांचे हात कलम करून त्यांना धर्मांतर करण्यासाठी प्रवृत्त केलं जात होतं. अनेक मंदिरांची नासाडी केली जात होती आणि अशा वेळी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी गोव्यावर आक्रमण केलं आणि धर्मांचं रक्षण करण्यासाठी, आपल्या देवदेवळांची रक्षण करण्यासाठी, ही विटंबना थांबवण्यासाठी पोर्तुगीजांच्या विरुद्ध बंड केलं. म्हणून हा त्याचा पूर्व इतिहास आहे. हिंदवी स्वराज्याची स्थापना करता करता त्यांनी आपल्या गोव्याचा आक्रोश त्यांच्या कानावर गेला आणि त्यांनी इथं स्वारी केली. आज मर्दनगड हा एकमेव किल्ला जो छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर संभाजी महाराज, धर्मवीर संभाजी महाराज इथं आले आणि त्यांनी त्या किल्ल्यावर महत्वपूर्ण अशा शौर्याच्या गाथा घडवल्या. संपूर्ण आपल्या फोंडा मर्दनगड हा आज फोंडा तालुक्यामध्ये जे आपलं आजचं आयडी हॉस्पिटल आहे त्याच्या वरती जो डोंगराळ भाग आहे तिथं आहे. अजूनही आपल्या सगळ्या गोमंतकीयांना मर्दनगड या किल्ल्याची माहितीही नाही आहे. पोर्तुगीजांना हाकलून लावण्यासाठी आणि पोर्तुगीजांच्या कारवाया तिथंच अडवून ठेवण्यासाठी तिथं फोंड्यामध्ये एक कोट होता आणि तो आयडी हॉस्पिटलच्या जवळ होता. परंतु त्यावर हल्ले व्हायला लागले, पोर्तुगीज मराठ्यांच्या विरोधात लढायला लागले. त्यावेळेला छत्रपती संभाजी महाराजांना वाटलं की हा किल्ला आपण हा किल्ल्याचा जे ठिकाण आहे ते आपण वर दिलं पाहिजे. त्यामुळे संपूर्ण या प्रदेशावर ज्या मराठ्यांची सत्ता होती तो आपल्या निगराणीखाली येईल आणि तो आपल्या कब्जामध्ये राहील. एखाद्या वेळी मराठ्यांच्या विरोधात युद्ध झालं, आक्रमण झालं तर त्या किल्ल्यावरून संपूर्ण परिसर त्यांना दिसता येईल आणि परत आक्रमण करता येईल. आपली शस्त्र सामुग्री सुरक्षित ठेवता येईल. अशा पद्धतीनं त्या किल्ल्याची बांधणी झाली. आजही आज हा प्रस्ताव इथं सभागृहामध्ये येतो आहे सभापती महाशय, पण त्याच्या अगोदर सविस्तर त्याची माहिती करून घेण्यासाठी मी काल त्या किल्ल्यावर आमचं म्हणजे ट्रॅकिंग केलं. या किल्ल्यावर जाताना सुमारे 101 कार्यकर्ते, मर्दनगड संवर्धन अभियान समिती, अपराध समिती, जगदंब ढोल ताशे पथक यातील काही कार्यकर्ते
या किल्ल्यावर आम्ही गेलेलो होतो. म्हणूनच परंतु तिथं गेल्यानंतर आम्हाला एक गोष्टीची जाणीव झाली. हा किल्ला अत्यंत दुर्गम भागात आहेतच, परंतु तिथं चालत जायला साधारण 40 मिनिटं लागतात. 3 किलोमीटरचा हा परिसर डोंगराळ भाग. आणि मी तिथं गेल्यानंतर त्या किल्ल्याचे अवशेष बघितल्यानंतर मन अगदी खिन्न झालं. कारण जो किल्ला पोर्तुगीजांनी परत एकदा मराठ्यांच्या हातून परत घेतला म्हणजे 18व्या शतकामध्ये, आणि त्या किल्ल्याची नामोनिशाणी मिटवण्यासाठी सतत 19 दिवस तिथं जिलेटिनचा मारा केला. त्यामुळे त्या किल्ल्याचा एक अंशही तिथं राहता कामा नये. कदाचित कुणालाही दुसरी सत्ता येईल आणि या किल्ल्यावरनं परत एकदा पोर्तुगीजाविरुद्ध बंड करेल ही भीती त्यांना सतावत होती. म्हणून तिथं गेल्यानंतर मला पूर्णपणे खात्री पटली की या किल्ल्याचं संवर्धन केलं पाहिजे. कारण हा किल्ला अनेक ऐतिहासिक गोष्टीचा, अनेक शौर्याचा साक्षीदार आहे. म्हणूनच इथपर्यंत येण्या अगोदर आज काही सभागृहातील सभासदांनाही माहीत नसेल अशा काही गोष्टींचा मी उलगडा करणार आहे. सन 1663 मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांनी पेडणे डिचोली सत्तरी हा भाग आदिलशहाकडून जिंकून घेतला. 19 नोव्हेंबर 1617 मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांनी पोर्तुगीजांना धर्म व राजकारण याचा जाब विचारण्यासाठी स्वारी केली. सन 1668 मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांनी कदम राजाचे कुलदैवत गोव्याचे राजदैवत श्री सप्तकोटेश्वर मंदिराचं निर्माण केले. नाही, मी संपूर्ण माहिती सांगतोय. त्याच्यानंतर ज्या सभासदांना, आदरणीय सभासदांना याच्यावर भाष्य करायचं असेल तर ते करू शकतात. 13 मे 1675 मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आदिलशहाकडून प्रांत फोंडासह कारवार, अंकोल्यापर्यंत हिंदवी स्वराज्याला जोडून घेतले. सन 1679 मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपल्या दक्षिणेमधील बाळली गावामध्ये, जिथं आपण 66 म्हणजेच सालसेट मधून ज्या स्वाऱ्या होत होत्या ते थोपवून धरण्यासाठी एक अत्यंत महत्वाच्या किल्ल्याची बांधणी केली. उंचावटवर असलेल्या आणि आपल्या समुद्राला टेकून असलेल्या एका महत्वाच्या ठिकाणी त्याने आपला हवालदार बाळली महालातील त्याने तिथं किल्ल्याची बांधणी, आज आपण बेतुल किल्ला म्हणून त्याला ओळखतो आहोत. माझ्याच कारकिर्दीमध्ये आम्ही तिथं शिवराज्याभिषेक आणि शिवजयंती पण साजरी करतोय. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर पोर्तुगीज व संभाजी महाराजांचा संघर्ष अत्यंत जोरदारपणे गोव्याच्या भूमीत झाला. पोर्तुगीज व मोगल यांची युती झाली आणि संभाजी महाराजांच्या विरोधात हा लढा पुकारला गेला. आणि ती युती होऊनही संपूर्ण कोकणपट्टी जिंकून घेण्यासाठी या योजना आखल्या जात होत्या. पोर्तुगीजांनी फोंडा जिंकण्याची तयारी करत 1 नोव्हेंबर 1683 रोजी फोंडा कोटावर हल्ला केला. जे मी मगाशी सांगितलेलं फोंडा अगदी सपाटीवर असलेले हा कोट म्हणजे त्याला गडकिल्ला म्हणत होते, तो सोडून आपल्या कोंड्याच्या बचावासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी वायुवेगाने घोडदौड करत ते फोंड्याला आले आणि पोर्तुगीजांना फोंड्यातून त्यांनी हुसकावून लावले. तसेच दुर्भाड येथे गाडून त्यांनी कत्तल पण त्या पोर्तुगीजांचे जे काही गव्हर्नर होते त्यांची कत्तलही केलेली होती. आणि पोर्तुगीज गव्हर्नर तिथं जखमी होऊन पळूनही गेलेला. फोंडा शहरातून पोर्तुगीजांना हाकलून लावल्यानंतर फोंडा शहराचे शत्रूपासून बचाव करण्यासाठी जुना फोंडा कोट काढून आता ज्या ठिकाणी मर्दनगड आहे त्या किल्ल्याची बांधणी झालेली आहे. मर्दन या शब्दाचा अर्थ असा आहे, आपण कालिया मर्दन म्हणतोय, महिषासुर मर्दनी म्हणतोय, म्हणजे दुष्टांचा संहार करण्याचं एक क्षेत्र म्हणजे ते मर्दनगड. म्हणूनच या किल्ल्याला अत्यंत महत्व आहे. जे दुष्ट आम्ही आज संबोधतो आहोत की आपल्यावर जुलमी राजवट ज्यांनी केलेली, परकीय राजवट जी होती, त्या दुष्टांचा संहार करण्याचं ठिकाण म्हणजे मर्दनगड आहे.
फोंड्यातून पोर्तुगीजांचा पराभव करून हाकलून लावल्यानंतर संभाजी महाराजांनी 23 नोव्हेंबरच्या रात्री अचानक जुवे बेटावर पोर्तुगीजांची राजधानी शेजारी असलेल्या किल्ल्यावर हल्ला करत ताब्यात तो किल्ला ताब्यात घेतला. आज आपण जो जुवे फोर्ट म्हणतोय तो संभाजी महाराजांनी बांधलेला नव्हता, तो फोर्ट पोर्तुगीजांनीच बांधलेला होता. परंतु मर्दनगडावर आपलं राज्य प्रस्थापित करून त्यांनी त्यावर हल्ला केला आणि तो गडही काबीज केला. हल्लीच आपण त्या जुवे बेटावर छत्रपती संभाजी महाराजांची जयंती पण साजरी केलेली आहे आणि तिथं भगवा फडकावलेला आहे. ज्यावेळी 24 नोव्हेंबरच्या सकाळी पोर्तुगीज गव्हर्नर जुवे बेटावर चालून आला असता स्वतः संभाजी महाराजांनी घोड्यावर स्वार होत पोर्तुगीजांना जुवे बेटावरून पळवून लावले व त्यांची कत्तल केली. त्यावेळी पोर्तुगीजाचे स्वैरव बहिरे झाले. त्यांचे जे गव्हर्नर होते ते पळून जाण्याच्या बेतात होते. त्यांनी त्या खाडीत उडी टाकली आणि पाठोपाठ संभाजी महाराज आपल्या घोड्यासह त्या खाडीत उडी टाकली. पाठीमागे संभाजी महाराज लागलेत हे बघितल्यानंतर त्यांनी ते मानसीचे दार खोललं. पोर्तुगीज ते पळून गेले आणि पाठोपाठ एक मोठ्या पाण्याची लाट आली आणि त्यामुळे संभाजी महाराजांचा घोडा आणि संभाजी महाराज पोहत दुसरीकडे गेले आणि त्यांचा बचाव करण्यात आला. आणि त्या वेळेला पोर्तुगीजांनी संभाजी महाराजांच्या आक्रमणातून सुटका करून घेतली. हाच मर्दनगड 1683 नंतर ते 1753 पर्यंत परत एकदा पोर्तुगीजांनी त्यावर हल्ला केला आणि या वेळेला आपल्या मराठ्यांची सत्ता होती, पेशवे होते, त्यांच्या विरोधात लढले. 53 ते 1756 ते 1763 मध्ये मराठ्यांचा पराभव झाला आणि पुन्हा या मर्दनगडावर पोर्तुगीजांची सत्ता आली दुर्दैवानं. आणि त्याच्यानंतर मी जो प्रसंग सांगत होतो, पोर्तुगीजांनी एवढा हिसका घेतलेला होता की ह्या गडावर जर परत गड साबूत ठेवला तर काही होऊ शकतं, सत्ता आपल्या हातून निसटू शकते. म्हणून सतत 19 दिवस त्याच्यावर मारा करून त्या किल्ल्याचे छिन्न विछिन्न करून टाकले. आणि काल ज्या वेळेला मी तिथं गेलेलो त्यावेळेला ते दगड पाहिल्यानंतर मन छिन्न होत होतं. विखुरलेले सगळे अवशेष इथं पडलेले आहे. एक मोठी विहीर दिसते आहे. वर शस्त्र साठवण्यासाठी केलेलं त्यांचं ते काम दिसत आहे आणि एक मंदिराचे अवशेषही तिथं दिसत आहेत. हे सगळं आपण पाहिलेलं आहे. म्हणूनच आज आणखीन एक अजून शौर्यगाथा म्हणजे 18 जून 1755 मध्ये पोर्तुगीज गव्हर्नर कोणदिड आल्वा यांनी मर्दनगड जिंकण्यासाठी आक्रमण केले असता मराठा किल्लेदार येसाजी राम हुपरीकर यांनी जोरदार लढाई करत पोर्तुगीज गव्हर्नरला ठारही केले होते. 1763 मध्ये पोर्तुगीजांनी मर्दगडावर फितुरी करत मर्दनगड जिंकून घेतला आणि सुरुंग लावून उद्ध्वस्त केला. मर्दनगड हा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी बांधलेला गोव्यातील एकमेव किल्ला. हा गड छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पराक्रमाची, शौर्य आणि धैर्याची साक्ष देणारा अत्यंत आपल्या इतिहासातील महत्वाचा ठेवा आहे. या भावी पिढीकडे हा इतिहास समजण्यासाठी या गडाचं रक्षण, संरक्षण आणि पुनर्बांधणी करणे अत्यंत गरजेचं आहे. म्हणूनच हा किल्ला ज्या ठिकाणी सध्या आहे ती जमीन जी आहे ती वन खात्याची आहे. आधी मला वाटतं की गवळीकर कुटुंबियांची होती आणि त्याच्यानंतर कोर्ट केसेस झाल्यानंतर ती वन खात्याकडे आलेली आहे. खूप मोठी एरिया आहे, वनक्षेत्र आहे आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला या किल्ल्याचं संवर्धन करणं अत्यंत गरजेचं आहे. म्हणूनच लुकिंग ॲट द हिस्टोरिकल सिग्निफिकन्स ऑफ दी मर्दनगड, the archaeological remains and preservation of the heritage, I assure we will take up the अजून काही सभासदांना सभापती महाशय जर यावर भाष्य करण्याचं किंवा याच्या महत्वाच्या साक्षीमध्ये अजून काही सूचना करायच्या असतील ते करू शकतात. बरी गोष्ट त्यांनी मांडल्या त्याबद्दल तू भावना
पूण जो मांडटा ताणें पयलीं उलोवपाचें आनी मंत्र्यान मागीर उलोवपा जाय आशिल्लें पूण ताणें भाशण एकदम बरें केलें बद्दल ताचें अभिनंदन करता आनी फुडें प्रथा प्रायवेट मेंबर्स हातून पयलीं जो कोण मानता ताणें तें उलोवप ताजे नंतर बाकीच्या आमदारांनी उलोवन त्या नंतर मंत्र्यान आन्सर दिवपाचें आसता इतलेंच सांगता. स्पीकर सर, गेल्या 3 दिसां पयलीं हांवें मर्दनगड फोर्टाचेर एक 0 आवर मेन्शन केल्लें आनी ते फक्त मेन्शनाचेर काल सकाळी एक सुंदर अशी घटना घडली आनी आमकां सगळ्यांकूच दिसून आयलें छायाचित्रा वयल्यान आनी वॉट्सॅपार की आमचे आर्किओलॉजी म्हणजे पुरातत्व खात्याचे मंत्री श्री सुभाष फळदेसाय हे थंय स्वता आपूण वचून 1 वर थंय चडून तांणी थंय त्या मर्दनगड किल्ल्यार भगवो फडकायलो हाच्या खातीर तांचें हांव अभिनंदन करतां. आज आमी हिस्ट्री प्रिजर्व करपाच्या दृश्टीन उलयतात त्या खातीर हीच संदी साधून हांव आमचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचेंय अभिनंदन करतां कित्याक आज हिस्ट्री प्रिजर्व करपा मागिरूय बी अशेंच एक 0 आवर आनी कॉलिंग अटेन्शन हांवें लास्ट टायम घाल्लें की मराठ्यांचेर आज आमकां खूब कमी शिकपाक मेळटा नाल्यार आयकपाक मेळटा आनी बाकीचे जाणी आमचेर अत्याचार केला ते मुघल आसूं पुर्तुगीज आसूं तांचेर 10 पानां 11 पानां आसता आनी मराठ्यांचेर 2-2.5 पानां आसता आनी ती ही दुरुस्ती आमी करपाक जाय जाणे करून आमच्या सगळ्या पिडयेक फुडल्या पिळगेक आमची हिस्ट्री खरी कितें आसा ती कळपाक जाय हें हांवें मुखेलमंत्र्याक मांडिल्लें आनी रोखडेंच तें मान्य करून 11वी आनी 12वी पुस्तकां मदीं त्यो चेंजीस नेसेसरी चेंजीस करून जे जे योग्य आसा आनी जे जे आमकां कळपाक जाय म्हणजे ती रिवणांतली रॉक ग्रेविंग जावं नाजाल्यार कुंकळ्ळेचे चिफ्टन्स मेमोरियल जावं हे सगळे छायाचित्रां आसून ते बुकांचेर आयले त्या खातीर हांव आमच्या मुखेलमंत्र्याचें मनकाळजांतल्यान अभिनंदन करतां. स्पीकर सर, आज सुभाषबाईन बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी सांगल्या पूण आमकां सगळ्यांकूच खबर आसा पुर्तुगीज ज्या काळार आशिल्ले तांच्या धार्मीक आनी राजकीय कट कारस्थानांक म्हणजे एक आक्रमक रित्या लगाम घालपाचें काम जर कोणें केलें आसत तर ते छत्रपती शिवाजी महाराज आनी छत्रपती संभाजी महाराज आनी 17व्या शतकान केल्लें आसा. गोंयान आमची संस्कृताय नाल्यार आमच्यो बाकीच्यो धर्म सांबाळपाचें जर काम केलां ह्या दोगूय महाराजांनी हें काम केल्लें आसा आनी तांच्या खातीर ताका खूब संघर्शूय करचो पडला इतलें इजी कांयच नाशिल्लें. आज आमी सगळेच म्हणटात आनी आमी उलयता आसतना आमी एका भाशणांनी सांगता आज खरें म्हणल्यार आमच्या देवळा वयल्यो कळसो म्हणजे कळस आमी जाका म्हणटात आनी आमच्या आंगणांतल्यो सपोज तुळस ती सुरक्षीत आसा जाल्यार ती ह्या दोगूय महाराजा खातीर आसा आनी त्याच्या खातीर ही विसर आमच्या फुडल्या पिळगेक कशीच विसर पडपाक जायना ती आमची सतत ध्यानान आसपा जाय. धर्म रक्षणा खातीर आनी आमच्या संस्कृतीच्या रक्षणा खातीर जे जे कार्य आज छत्रपती शिवाजी महाराज आनी छत्रपती संभाजी महाराजान केलां तें आमी केन्नाच आमच्या फुडल्या पिळगेक आनी आमी विसरूंक दिवपाक जायना. स्पीकर सर, 17व्या शतकान आमकां सगळ्यांक खबर आसा हिंदवी स्वराज्याचे तर तोरण कोणें बांदलें तें छत्रपती शिवाजी महाराजान बांदलें. आज गोंया भितरूच पोंडा दरा, दिवचल दरा, धारबांदोड्या दरा, केपें दरा, सांगे दरा, काणकोण दरा, पोंडा दरा हे सगळे ह्या हिंदवी स्वराज्याचो भाग आशिल्लो आनी त्या खातीरूच आज आमकां इतलें सुंदर अशें वातावरण आज आमी ज्या हातून आसा ते हे सगळे हांचे त्रास काडिल्ले आनी आपलें हें केल्लें त्या खातीर आमकां पळोवपाक मेळटा. हांव सगळें हिस्ट्रीन वचपाना पूण काळांतरान छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या दुर्दैवी अंता मागीर ताजो भार सगळो आज छत्रपती संभाजी महाराजान घेतलो आनी ताजोच भाग हो आज मर्दनगड हो किल्लो आसा आनी ह्या मर्दनगड किल्ल्याचें संरक्षण करप नाल्यार ताजें प्रिजर्वेशन करप हें अत्यंत गरजेचें आसा कित्याक आज आमी तांचे शौर्याची गाथा हे सगळे आमी जरी पळयलें जाल्यार ते प्रिजर्व करप आनी आमच्या फुडल्या पिळगे खातीर ते दाखोवन दिवप म्हणजे प्रॅक्टिकली दाखोवन दिवप हें चड गरजेचें आसा. स्पीकर सर, आमी अशें म्हणटात की छत्रपती संभाजी महाराज गोंयान आयिल्ल्यानूच आमी सगळे सुरक्षीत उरले आमकां संरक्षण तांचें मेळ्ळें आनी त्या खातीर हे सगळे फोर्ट्स जे आसा तांचें संरक्षण करप चड गरजेचें आसा. छत्रपती संभाजी महाराजाचे धैर्याचे शौर्याचे आनी पराक्रमाचे एक साक्षीदार म्हणून हो आज मर्दनगड थंय आसा आनी तो आज तांचे अवशेश उरल्या पूण तो आज थंय उबो आसा. हांव देव बरें करूं म्हणटा मर्दनगड संवर्धन समितीचें
जाणी हे लक्षान आमकां हाडून दिलें की असो असो संभाजीचो गड हांगा बांदिल्लो म्हणजे स्वता तांणी बांदिल्लो हांगा एक म्हयनोभर राविल्लो गड आज आमचे मदीं आसा म्हणून नाजाल्यार आमकां केन्नाच कळपाक नाशिल्लें की संभाजी महाराजान स्वता बांदिल्लो तांणी जिखिल्ले खूब गड आसा संभाजी महाराज आपल्या लायफ टायमान खूब गड जिखले पूण हो गड तांणी स्वता बांदिल्लो आसा ताजी पुरात म्हणजे फाटली स्टोरी कितें आसा ती आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगल्या आनी त्या खातीर हो गड राखप तितलेंच गरजेचें आसा म्हाका दिसता की आज मर्दनगड तांणी सांगलें मर्दन म्हणजे कितें आमी सदां महिषासूर मर्दनी बी कशें म्हणटा मर्दनगड म्हणजे जो दुश्टाचो नाश करता नाल्यार जे वायट प्रवृत्तीचो नाश करता अशें मर्दन म्हणून त्याच मर्दनगड म्हणून ताका नांव दिल्लें आसा कित्याक थंय दुश्टाचो नाश जाल्लो आसा तांचो पुर्तुगेजाचो गव्हर्नर म्हणजे ताजे थंय दुर्दैवी अंत जाले आनी आतांच सांगिल्ल्या प्रमाणे आनी ताजें अंत जालें आनी तांकां तें म्हणजे आमकां आज जो इगो आसता तसो इगो तेन्ना तांकां जालो आनी तांचें नामोनिशान मिटोवपा खातीर 19 फावटी न्ही 19 फावटी सुरींग घालून ते म्हणजे तो मोडपाचो प्रयत्न केलो म्हणूनच तर आज आमकां ताचो थोडोच भाग मेळटा आज तेन्ना आमी जेन्ना काल तुमी केले तेन्ना थोड्याच भागान आमकां ताची छायाचित्रां दिसूंक आयलीं स्पिकर सर म्हाका मुद्दम सांगून दिसता की आज हे आमी प्रिजर्व कित्याक करपाक जाय हो गड आमी प्रिजर्व कित्याक करपाक जाय आमी पळयलां की मोहनजोदारो आनी हरप्पा जे सिविलायझेशन आशिल्लें तो ओल्डस्ट सिविलायझेशन ते आज पासून आमी आज प्रोटेक्ट करून दवरला थंय कितें आसा थंय अशेच अवशेश आसा थंय कितें आसा बिल्डिंग्यो व्हडल्यो ना थंय पूण हेच अवशेश आमी प्रिजर्व करून दवरल्या आनी आज आमी बऱ्या अभिमानान थंय वचून आमी तें आमचें सिविलायझेशन पळयता त्याच रित्यान होय बी जो गड आसा होय बी त्याच रित्यान प्रिजर्व करपाची गरज आसा हातून खुबश्यो गोश्टी घडिल्ल्यो आसा ज्यो तांणी सांगल्यो म्हणजे कसो औरंगजेबार आमच्या कोंकण प्रांताचेर दोळो आशिल्लो पुर्तुगेज तर हांगा आशिल्लेच पूण ते जेन्ना दक्षिणेंतल्यान हांगा आयले तेन्ना तांचोय दोळो आनी एक कारस्थान करून दोगूय जाण मेळून म्हणजे पुर्तुगेज आनी औरंगजेब मेळून तांणी एक कारस्थान केलें आनी तें कारस्थान कित्याक केलें ताचे पयलींय ताका स्टोरी आसा की औरंगजेबाचो चलो जो आसा ताणें म्हणजे अकबर ताणें औरंगजेबा विरुद्ध बंड केलो आनी तो बंड करून आपल्याक फाल्यां औरंगजेब मारतलो म्हणून धरून ताणें संरक्षण कोणा कडेन घेतलें जाल्यार आमच्या संभाजी महाराजा कडेन घेतलें छत्रपती संभाजी महाराजा कडेन आनी संभाजी महाराजान तांकां हाडून दिवचल दवरिल्लें आनी ते दोनूय तांकां राग आशिल्ले म्हणून दक्षिणेन जेन्ना ते आयले तेन्ना पुर्तुगेजा कडेन एक सिक्रेट पॅक्ट म्हणटा तसो करून म्हणजे आमी दोगूय जाण मेळून कोंकण प्रांताचेर राज्य करया अशें म्हणून ताणें दोगूय जाणांनी ठरयलें आनी ते जेन्ना भायर सरले ही गोश्ट छत्रपती धर्मवीर संभाजी महाराजान जेन्ना कळ्ळी ताणें आपली फौज घेवन आयली तांकां पुर्तुगेजांक धांवडायले म्हणजे दुर्बाट जी लढाई जाली थंय ते तांकां धांवडावन दिले आनी तेन्ना तांकां कळ्ळें की आज जो फोंड्यान जो एक पोट किल्लो आसा तो सकयल्या हाजे लेवलाचेर आसा आनी ते सकयल्या लेवलाचेर आशिल्ल्या कारणान तांकां आपल्याक सगळ्यांचेर नजर दवरपाक कठीण जातली शत्रूचें आक्रमण कशें स्टॉप करप नाल्यार शत्रूचेर नजर कशी दवरप ही आपल्याक सकयल दवरून चलची ना आनी त्या खातीरूच ताणें हो मर्दनगड म्हणजे स्वता सगळ्यांक हे घेवन ताणें हो येदो व्हडलो मर्दनगडचो किल्लो बांदलो काळांतरान तो मोडलो म्हणजे 70-80 वर्सां तो मराठ्यां कडेन उरलो मागीर सौंदेकर राजा कडेन पावलो मागीर पेशव्यां कडेन पावलो आनी थंयच्यान परत मागीर तो पुर्तुगेजांच्या हातान केलो तशें तांणी सांगलां दुर्दैवी गोश्ट आशिल्ली पूण तो जालें तें जाल्यो त्यो गोश्टी आमी हें करूंक शकना पूण ताजें संवर्धन करप आज अत्यंत गरजेचें आसा हांवें लास्ट टायमूय ऑनरेबल मिनिस्टराक सांगिल्लें हांव तांचें अभिनंदन करता आसतना हांव तांच्या नजरेक थोड्यो गोश्टी हाडून दिवपाक शकता की आज हांवें लास्ट टायमूय सांगिल्लें हे सगळ्याचे किल्ले आसा मर्दनगडूच न्ही मर्दनगड तर आमकां संवर्धन करूंकूच जाय आनी तें करता करता म्हणजे बाकीच्याय किल्ल्यां कडेन आमी दुर्लक्ष करपाक जायना अशें म्हाका दिसता आज मर्दनगड किल्ल्याचेर आज इतली टॅक्नॉलॉजी आयल्या आज आमचो आदरणीय प्रधानमंत्री 2 मिनटां आमचो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी उदकांत सकयल आशिल्ली द्वारका सोदून काडूंक शकता जाल्यार कितलीय सुरंगां फोडली जाल्यार पसून आज इतली कितलीय सुरिंगां काडून फोडली जाल्यार आज इतली टॅक्नॉलॉजी आसा स्पीकर सर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आसा की आमी सोदून काडूंक शकता की भितर कितलें फावंडेशन भितर आसा आज आमी स्केच काडटा कोणी हें जालो की आमी स्केच काडटा तशें स्केच काडून ताजें आमी संवर्धन करूंक शकता तसो आमी हें करूंक शकता हांव मागता मंत्र्या कडेन म्हजो डिमांड आसा की एक तर तुमी जितलें फावंडेशन आसा नाजाल्यार आतां अविशेश आसा ते पयलीं म्हणटा ती प्रोटेक्ट करपाची गरज आसा हें आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन आसा आनी आज हिस्ट्री लवर्स जावं आमचे स्टुडंट्स जावं
नाजाल्यार पब्लीक जावं आमी थंय वचून ताका एक्सेस आमी करूंक शकना त्या खातीर हो इमिडिएटली जाता तितले बेगीन हो सरकारान फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडल्यान आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंटा कडेन सुपूर्द करचो आनी आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंटा कडेन मागता आज आमी फक्त नोटिफिकेशन काडून जावपाना स्पीकर सर ताजें प्रिजर्वेशन करतले जाल्यार ऑन प्रॅक्टिकल ऑन ग्रावंड वचून ताजी कितें म्हायती आसा आमी हिस्टोरियन्सा कडल्यान सगळें घेवन ताजें एक स्केच करून तशा तसो हें आमी करपाची गरज आसा आनी ह्या फुडल्या पिळगे खातीर आमी सांबाळून दवरपाची गरज आसा आज आमी NEP इम्प्लिमेंट केली आज आमी क्लासरुमान सगळें शिकयतात होच क्लासरुमान सपोज शिकयता जी गोश्ट आमी सपोज किल्ल्यार वचून शिकयली आनी तांकां प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स दिलें जाल्यार म्हाका दिसता भुरग्यांक तें चड लक्षांत उरतलें आनी त्या खातीर हांव मागतां की जाता तितल्या बेगीन ह्या आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंटान घेवचें हांवें आनी एक डिमांड केलो स्पीकर सर की आज महाराष्ट्रान आमी पळयलें की आज एक तांणी ऑथॉरिटी केली किल्ल्यांची ऑथॉरिटी केली 12 किल्ले तांचे आसा ती तांची ऑथॉरिटी केली आनी ऑथॉरिटीन युनेस्को कडेन डिमांड केलो आनी आज युनेस्को तांकां फायनान्शियली सपोर्ट करता म्हजो दुसरो डिमांड आसा की हें तुमी ट्रान्सफर करून आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंटा कडेन येतकूच ह्या हाजी एक ऑथॉरिटी करची आनी ह्या ऑथॉरिटी मार्फत तातूंत तुमी हिस्टोरियन्स घ्या बरे बरे जाणकार घेयात जे हें सांगतले ती एक ऑथॉरिटी करची जाल्यार काबार करता स्पीकर सर ही ऑथॉरिटी करची ही ऑथॉरिटी करून हो विषय आसा जो युनेस्को कडल्यान फंड घेवप कित्याक आमचे खुबशे फोर्ट्स आसा वळवाळे कोट आसा काब राम आसा तिराकोल आसा बेतूल आसा मुर्मुगांव आसा हे सगळे फोर्टांक आज संरक्षण आनी बरे रितीन तांकां प्रिजर्व करपाची गरज आसा हे सगळे आमच्या सगळ्या पराक्रमाचो हो एक साक्षीदार आसा हे फोर्ट्स आमचे जे आसा आनी त्या खातीर हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की जी ऑथॉरिटी करची ऑथॉरिटीन जाणकार घालचे जाणे करून ते युनेस्कोक बरोवन हे सगळे फोर्ट आमची जी दायज आसा ते टिकोवन दवरपा खातीर प्रयत्न करचो इतलेंच म्हज्या मागणें आसा The house is adjourned till 4:30.